आयज तुम्ही पयला आसताले भावानी जे जे आम्ही काँग्रेसाचे आमचे लिडर असा ते स्वतःच फुडें आसता गोंयचे प्रश्न घेऊन आमचो खासदार जे आदले आणि आतांचे लोकसभेक आणि राज्यसभेक त्यांच्यानी काही प्रश्न आमचे थिंगा घेतलेले आसा आणि ते प्रश्न ते थिंगा मांडलेले आसा आणि ते सुटावणे करून घेवपाची किती काबस्ताद आमच्या गेल्या खासदारांनी आणि आतांचे खासदार आसा पळय तेंच्यांनी दवरले आसा भावानी. हांव याद करता आमचो स्वर्गीय आदलो खासदार बाब शांताराम नायक ताणे आमचो प्रश्न जो आदिवासीचो प्रश्न आसा तो पयलो ताणें प्रश्न लोकसभेक ताणें काडलेलो आणि तेज्या उपरांत काही आमचे खासदार आहाय तेंच्यांनी काडलो आणि हालींच कॅप्टन विरडान हो पयलो प्रश्न आमचो लोकसभेक काडलो आणि मांडले की आमकां गोंयचे आदिवासी आहा तांकां ताबडतोब आमचे घटनेचे रायट आमचे घटनेचे रायट प्रमाणे आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट प्रमाणे आमकां मेळोवन दिवपाक जाय म्हूण आनी मेळपाक जाय म्हूण भावानी हांव तेंचे आभारी आसा. आमच्या आदिवासी लोकांच्या नांवान हांव आभारी आसा आणि आमच्या आदिवासी लोक आयज तुमकां प्रॉमिस करता आम्ही तुमकां उत्तर दिता की काँग्रेस पक्षाच्या हाटल्यान आम्ही रावतले आणि काँग्रेस पक्षाक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही तेंको दिवन आमचे जे आमदार आसतले तांकां आमी निवडून हाडटले म्हणून आमी तुमकां भास दिता भावानी. म्हजी उतरां दोन सभेचे पयलीं हांव तुमकां काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका बरें येणें शांतीन तुमी आयकलें म्हणून काळजान सान देव बरें करूं. देव बरें जावं. जोजफ आमच्या मदीं आमचे आमदार केपेचे आमदार आणि काँग्रेस पार्टीचे खडेगाद आमचे आमदार एल्टन बाब डिकोस्ता हांगा पावल्ले आसा. आमी तांचो येवकार करता आनी तांकां विनंती करता मानान तेंच्यांनी माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची. त्याच बरोबर आमचे कडेन हांगा उपस्थित जाल्ल्यो आसात काँग्रेसीच्यो इन्चार्ज ॲडवोकेट प्रज्योती हंडोरे हांच्यांनी मानान माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची. मागता प्रतीक्षा खलप हांचे कडेन की तांकां माचयेर हाडचे. त्याच बरोबर आमचे अध्यक्ष उत्तर गोंयचे ॲडवोकेट शशांक हांकां मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचे. आदले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावियो डिसिल्वा हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची. आता तुमच्या मुखार आपणाचे विचार मांडपाक आपयता आदले गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आणि आदले खासदार आमचे लीडर आदरणीय फ्रांसिस्को सार्दिना. सगळे माचयेर आमचे आशिल्ले मानेस्त बाब इद्वार्द फाले बाब शेख सगळे दुसरे बाब दातो नायक हांगा मुझे जुमिल्ले मुझे काँग्रेसाच्या कार्यकर्त्यांदो आनी मुझे इश्टांदो आयज आमचे काँग्रेसाक एक व्हडलो दीस जावन आसा जेन्ना आमचो अध्यक्ष बाब मल्लिकार्जुन खरगे आमकां गोंयां भेट दिता आनी आमकां काँग्रेसमॅनांक आयज एड्रेस करपाक हिंगा आयिल्ले आसात. काँग्रेसा खातीर ते सदांच झगडटात. आयज आमकां सांगले ते भशेन आमच्या रिजर्वेशन दिल्लें आसा शेड्यूल्ड ट्रायब. हांव जेन्ना खासदार आशिल्लो 2023 हांव पार्लमेंटांत उलयल्लो जेन्ना सगळे दुसरे स्टेटींनी शेड्यूल्ड ट्रायबांक रिजर्वेशन आसा आमचे गोंयां आयज पर्यंत कित्याक दिवंक ना. आनीक आमी मागलें की जाता तितले बेगीन
आमकां शेड्यूल ट्रायबांक हें आयज जें पार्लमेंटान पास केलां तेन्ना हांवें 23 हें मानलोलें आनी मागिल्लें की आमच्या शेड्यूल ट्रायब जे आसात तांकां रिजर्वेशन आसपाक जाय म्हूण. त्याच बरोबर आनीक एक गोश्ट मागिल्ली हांवें की आमचे धंगर जे लोक आसात तांकांय आमच्या शेड्यूल ट्रायबान घालचे कित्याक तेय जायते फाटी आसात आनी पयरूच हांवें पळयल्लें आसा तेय आपणाक इन्क्लुजन करपाक हे मागतात. तेन्ना हांव खुशाल की हे तरी एलेसांक ते BJP पार्टीन हें रिजर्वेशन हाडचें आनी आमच्या लोकांक एक MLA जावपाक शें रिजर्वेशन करून दिवचें. आयज पर्यंत जाल्ले आसात पूण हांवें रिजर्वेशन जें आसा जेन्ना दुसरे स्टेटीन हें रिजर्वेशन लागू आसा गोंयांक कित्याक लागप न्ही हो प्रश्न हांवें मांडिल्लो. आयज तुमी पळयलें आसा गोंय मुखार वयचे सुवातेर फाटीं वता. एक गोश्ट जी लोकांक मार्गार येवचें पडटा हे सरकाराचे दोळे उगडपाक. पूण काँग्रेस आमी फाटीं रावपी न्ही कित्याक म्हज्या सारको वा बेदोला सारको आमकां तुमी निवडून दिवन म्हाका 5 टर्म मंत्री जावपाक स्पीकर जावपाक चीफ मिनिस्टर जावपाक हो आमकां एक संदेश दिलो लोकांनी तुमकां मुखार धाडलो आनी एक आमकां चान्स व्हडलें करपाक गोंयची आनी गोंयच्या लोकांची सेवा करपाक. काँग्रेसान ही सेवा केल्ली आसा पूण आतां आमी कितें पळयतात कितें वोस्त जी आसा ती लोकांक बरें तें करप ना. एवरी रूल हॅज एन एक्सेप्शन पूण ह्या सरकारान एक्सेप्शन आहा तें रूल केल्लें आसा आनी लोकांक एक पावट मार्गार येवचें पडटा हे सरकाराचे दोळे उगडपाक. पूण हांव लोकांक जनतेक सांगूंक सोदतां की आमचे लिडर आनी काँग्रेसमॅन जे आसात ते गोंयचें निसांतोण करपाक दिवचे नात. हे दुसरे पावट भोवमतांनी काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडटल्यात आनीक पावटी सगळीं कामां करपाक. हेमकां आमचे मदें कितले लोक आसात जांणी आमच्या तेंपार तांकां वोट आशिल्लो वोट दिलो काँग्रेसाचे बराबर रावल्यात. पूण आयज आमी पळयल्ले आसात हो BJP एकूच पावटी जिखलो. एक पावटी जिखूंक नात ते आमच्या आमदारांक तांणी घेवन येले. कोण गेले ते फोटींग पूण येले तेय शोटींग. देखून सांगूंक सोदतां हे मुखार काँग्रेस पार्टी आमी बऱ्या मनशांक तिकेट दितल्यात जे हिंगासान थिंगा वचपाक तांकां शक्य ना कित्याक ते भशेन स्वार्थी न्ही. पूण हांव आनीक एक सांगूंक सोदतां लोकां कडेन आज आमी पळयल्यात निवडून येतरीच जी मेजॉरिटी जी आसा थिंगा लोक धांवतात तेन्ना हांव गोंयकारांक उलो मारतां हे पावटी जेन्ना इलेक्शन जातलीं काँग्रेसाक मेजॉरिटी दियाय तेन्ना काँग्रेसमॅन खूंय वचनाय BJP कडेन आमकां जॉयन जावपा येतले. हें तुमचे कडेन मागतां. एक आमच्या गोंयकारांक उलो मारतां की तुमकां तरी दिसता की BJPन गोंय काबार केलां एकूच पार्टी जी आसा की हिंगा सरकार करपाक शक्य आसा आनी जरूर तुमी तांकां निवडून दितल्यात हे काँग्रेसाक निवडून दितल्यात हे म्हणून आदी फुडें तुमकां परबी दिवन आनी देव बरें करूं म्हूण म्हजी 2 उतां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें जावं सार्दीन बाब. आनी आतां तुमच्या मुखार गोंयचो कलाकार उल्हास बुयांवाचो चलो सिद्धनाथ बुयांव तुमच्या मुखार एक गीत सादर करता. सगळ्यांक देव बरी सांज जावन येता. सार्दीन बाबान सांगलें तशें ह्या भाजपान गोंयची पाड घाल्ली आसा. एक ल्हानचेंच कातार आतां सुचलां. सगळ्यांनी म्हजे वांगडा म्हणचेय बी आनी ताळ्यो वाडून सांगात दिवचो. नशीब आमचे कसले
केन्नाच चिंतोंक नासले कोणाक मेळोंक जायना तसले आमकां भोगचे पडले बीजेपी गोंयांत आयल्या काबार करूंक सगळे अरे नशीब आमचे कसले केन्नाच चिंतोंक नासले कोणाक मेळोंक जायना तसले आमकां भोगचे पडले बीजेपी गोंयांत आयल्या काबार करूंक सगळे मागीर कितें म्हणटा जाणा म्हणटा तो कितें म्हणटा गेले गेले वयतले सायर पडटले दिवपाची गरज ना म्हूण गोंय काबार रे केले गेले गेले वयतले सगळे काग्यार पडटले दिवपाची गरज ना म्हूण गोंय काबार रे केले यो गोंयकारा यो बरो फुडार जावं तुजो मोतां फोडून फूट घालतल्यांक दाखय बगलचो रस्तो यो गोंयकारा यो बरो फुडार जावं तुजो मोतां फोडून फूट घालतल्यांक दाखोवया बायलो रस्तो यो गोंयकारा यो एकवट दाखय तुजो या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो निश्चय करया न्ही सगळे म्हजे वांगडा म्हणा या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो म्हणा सगळे या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो नशीब आमचे कसले केन्नाच चिंतोंक नासले कोणाक मेळोंक जायना तसले आमकां भोगचे पडले बीजेपी गोंयांत हाडल्या काबार करूंक सगळे बीजेपी गोंयांत आयल्या काबार करूंक सगळे यो गोंयकारा यो एकवट दाखय तुजो या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो म्हाका दिसता ह्या दनपारच्या वराचेर तुमी सगळे जेवून आयले आसतले मातसो ताळयांनी म्हाका सांगात दियात या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो गोंयकारा यो एकवट दाखय तुजो या फोटींग बीजेपी कारा धाडूंक निश्चय कर पयलो देव बरें करूं देव बरें जावं भुंयाव बाब विनंती करता समील राजेश विकास आनी वरद हांगच्यांनी माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची आमच्या मदीं उपस्थित जाल्ले आसा हळडणचे आमदार आनी काँग्रेस पार्टीचे वर्किंग प्रेसिडेंट अद्वगात कार्लोस आल्वारीस फरेरा हांकां विनंती करता की तांच्यांनी ह्या वेळाक लोकांक संबोधीत करचें गुड इवनिंग सगळ्यांक आमी आयज आमचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रावतात आनी तुमी जाणात की आमचे BLA आनी बूथ वर्कर्साचे मिटींग आसा आमी सद्दां तयारी करतात पार्टीचो एकवट दवरपाक आनी इलेक्शन टायमार तुमी जाणात की सगळे येतात आमचे पक्षाचे फूट घालपाक आमचे पक्षाक कसलो इम्पॉर्टन्स नाशिल्लो जाल्यार ते आमकां केन्ना पडोवपाचें न्ही आनी ते येतात हेच टायमार आमचे लोकां मोदें फूट घालपाक कित्याक ते भितात की आमी येतले आनी आमी जिखतले म्हण लोक आतां सामको बेजार जाला की म्हणटात आनी BJP नाका म्हण आनी तुमी जाणात हांव फकत म्हणना
हुंय गांवान गांवान गेले जाल्यार फकत म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही भायर हुंय गेले जाल्यार सगळे म्हणटात हें पुरो आनी BJP नाका म्हण तुमकां नाका जाल्यार आमचो एक वोट आमी इलेक्शन टायमार दाखोवपाक जाय. तुमी जाणात ते SIR केल्ले म्हूण SIR टायमार कितें जाल्लें, कितले लोकांचे नांव काडले इलेक्ट्रल रोलाचे म्हूण कितले लोकांनी पळयले ते पयलीं काडलोले आनी आयज ना. थोड्या लोकांक खबर पासून ना. कितले लोकांक घरांत गेले तेन्ना हे दिसा घरां घरां भोंवता तेन्ना ते म्हणटाले आमी ZP इलेक्शनाक वोट मारले, आमी लास्ट टायम वोट मारले म्हूण हांवें म्हणलें हे पाटी रोलात तुमचें नांव डिलिटेड आसा नाल्यार नांव ना. हें कित्याक तुमी सांबाळून दवरूंक जाय की तुमचे BLO नाल्यार आमचे BLA आसात, आमचे BLA कॉन्टेक्ट करून नाल्यार BLA नाच जाल्या पासून कॉन्टेक्ट करना जाल्यार आमचे अध्यक्ष आहात ते, ब्लॉक प्रेसिडेंट आहात ते नाल्यार आमचे GPCC ऑफिसान कॉन्टेक्ट करपाचे आनी तुमी फुड्यान येवपाचे सांगपाक नांव डिलीट जालें आनी आमी हेल्प करतले तुमकां नांव परत घालपाक. आनीक एक तुमकां सांगता, आनीक एक मांडणी हांवें पळयल्या. थोडे लोकांक एक बूथ आसून दुसरी बुथांक घातात. तुका दिसतलें बाबा मुगे नांव आसा म्हूण इलेक्ट्रल रोलाचेर कसले भंय ना म्हूण. हांव म्हणटा तुमकां ती भंय आसपाकूच जाय. कित्याक तुमकां दुसरे पाटां उडयतले आनी इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना म्हणटले हे हिंग रावनात म्हूण आनी तुमगे नांव डिलीट करून उडयतले. देखून तुमगे चुकोन नाल्यार मनान चिंतून तुमकां उडयले जाल्यार दुसरे पाटांनी तुमी आमकां सांगात, आमी तुमकां परत हाडटले तुमगे करेक्ट पाटान आनी अशें करून तुमगे बूथ करेक्ट आहा ते मेळटो तुमकां. आयज तुमी जाणात तुका जॉब जाय जाल्यार तुवें पयशे फारीक करूंक जाय, तुगे लायसन्स पास जावपाक तुवें पयशे फारीक करूंक जाय, कन्वर्जन करपाक तुवें पयशे फारीक करूंक जाय. सगळे कॅश फॉर मनी, कॅश फॉर जॉब्स हें सगळें जाता. लायसन्स पोस्टिंग करपाक, ट्रान्सफर करपाक काँग्रेस पक्षा टायमार असले वस्तू केन्ना जाले नासले. आनी एक एक अपॉइंटमेंट कितें आहा तेन्ना तुमी जाणात, तुमी आयकले आनी मुकोडे लोक फुडें आयून सांगला की आतीन पयशे पावयले म्हूण. पूण ते नांव फुडें येवपाक सोदनात कित्याक तेंचे भुरगे आतां नोकरी नाहात म्हूण म्हाका सांगला की पयशे दिले आनी जॉब मेळ्ळा म्हूण. असले फोटींगपण आमी केन्ना पळयले ना. काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना काँग्रेस पक्ष बारीक बारीक मनशाची सद्दां चिंताले. व्हडले शो केले ना आनी व्हडले पयशे काँग्रेस पक्षांनी केले ना. तुमी पळय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हाडले. इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कितें? ते चोरेने पयशे लोकांचे हावपा आनी माफी करपाक तांकां. तूं कितें तुजे रेफायर गायल्लो, ED रेड गायलो, त्या लोकांनी इलेक्ट्रल बॉन्डा पयशे गायले आनी तांकां माफी केल्ले. BJP पक्ष पळय तुमी हे दिसा व्हिडिओ कितले येतात, कोटेनी कोटेनी 99,000 crores कितें आहा तेंगले बजट, हे पयशे हुंयसून आयले. हे पयशे कितकोन आयले? आतां ते पक्षान आहात तेन्ना आतां न्यू एक कायदो हाडूं सोदतात FCRA अमेंडमेंट म्हूण. हांवें म्हणलां ते FCRA अमेंडमेंट ऑपोजिशनाक बंद करपाक. कोणा पयशे भायरसून येतात जाल्यार आमगे NGO आसात, मिशनरीज ऑफ चॅरिटी आसा, मदर ट्रिजाचे, आमचे इगोज आहात, इवन मंदिर आसात. हांव फकत मायनॉरिटी म्हणना, सगल्यांक कोणा फॉरेन फंडींग येता. थोडे आमचे भाव भयण आहात भायर ते पयशे धाडटात देवळाक, इगोजेक नाल्यार हॉस्पिटलाक, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. कोण शिकले ते हिंगा ते इस्कलाक धाडटात पयशे, तेका फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन म्हणटात. आनी थिंगा ते पयशे येतात तेन्ना हे कंट्रोल करतले आनी हे कंट्रोल करून चोक करतले. चोक केले म्हणले तूं पडलो भायर, तुगे अकावंट फ्रीज जाता. हे अमेंडमेंटा प्रमाण तुजें अकावंट फ्रीज जाता आनी तुगे असेट आहा ते तेंगे हातीन वयता. म्हणल्यार तूं आतां एक स्कॉल चलयता, स्कॉल चलयत जाल्यार ते स्कॉलूय तेंगे हातीन वयतले म्हणल्यार तुका भायर दवरतले. गोंय पक्षांनी गोंय आमचे सरकारान एक बील हाडलेलें, गोवा एस्टेट बोनो वॅकन्सी एंड अबेंडन प्रॉपर्टी बील. हांवें ओपोज केल्लें तें असेंब्लीन.
तुम्ही पळयला आसतले आनी हांवें म्हणलेलें दॅट इज एन ऑफिशियल लँड ग्रॅब म्हण ते लोकांचे घरान चोरूं सोदतात म्हण हो बील FCRचे आनी डेंजरस कित्याक वयल्यान तुजें प्रोसिक्युशन जातलें केस जातले तूं रिटायर जाल जाल्या पासून तूं घरा बसूं ना जाल्यार तुका सडनली तूं जागे कोतले हाडले तुका आनी तुका भितर उडयतले हेसले कायदे हाडूं सोदतात आमचे डेमोक्रेसी काबार करूं सोदतात काँग्रेस पक्ष तुमी जाणात सद्दां लोकां वांगडा आसतात म्हण आनी लोकांचे बरें चिंतात मनरेगा ओपोज केल्ले आनी कितें जालां मनरेगा ओपोज करून मागीर BJPन यूज केली आमी हाडलो तेन्ना ओपोज करताले आमी सगळे बरे बरे गोश्टी हाडले काँग्रेस पक्षांनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट मेडिकल सायन्सीस बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर ग्रीन रेव्होल्युशन व्हायट रेव्होल्युशन सगळे हाडले आमी आनी कितें जालें आतां आज रस्ते पासून कोत्तात ते एक इनॉग्रेशन जातरी रस्ते फुट्टात रस्ते बुडटात आनी रस्त्यार होडके जातात हेसले ते BJPचे डेव्हलपमेंट म्हणटात ते आनी पळय तूं आमगे इवन एअरपोर्टाचे मुंबयचे एअरपोर्ट दाखयला थिंगा एक फावंटन येता थिंगा आनी आमचे पासून रस्ते आहात ते कोलवाचे रस्तो हांवें आयकलां कितले 27 crores मोडले म्हण आमी वयताले ते कितले वर्सां कोत्तात म्हणलां स्टेट ऑफ द आर्ट म्हणा 11 कोटी आशिल्ल्यो 27 कोटी केली आनी आतां तो रस्तो पिड्यार जालो आहा म्हूण म्हणल्यार पयशे हूंय गेले कोणागे बोर्सांत गेले आसतले रस्त्यार गेले ना कॉन्ट्रॅक्टर आसून हायले ते पयशे आनी देखून हेसले पातळ दामोर आनी शिमीट येयले आसतले तेजेर देखून हे सगळे तेंगे मंत्रीगे बोर्सान गेले आनी असेंब्ली आमची आतां आसा असेंब्लीन तुमी आयकात हांव कितें करून काडटलो नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन्स आनी क्रिमिनल्स तूं आयकात हांव आतां सद्या सांगना पूण तूं मातशें रावात 3 दीस दिले आमकां उलोवपाक 3 दीस जाणात तुमी कांय आमचे प्रश्न काडूं जायना कितें एक दिसा फकत 15 प्रश्न घालूं जातात आनी 3 स्टार्ट क्वेश्चन सो आमकां फकत 45 क्वेश्चन्स मेळ्ळे चड मेळ्ळो ना आनी इतले पोर्टफोलियोज आसून आमकां टायम मेळचा पासून उलोवपाक म्हूण आमकां गॅरंटी आहा एक सप्लिमेंट बजेट हाडलेच म्हूण तेन्ना आमी उलयतले आनी उलयतले तेन्ना आमी जाणात कितें उलोवपाचें कितें टॉपीक काडपाचें हांव सगल्यांक तुमकां मागता हांव तुमकां एक व्हिडिओ पासून काडटलो आनी दाखयतलो की तुमकां गायडन्स दितलो कितको एज BLAs एंड एज बूथ इंचार्ज एंड बूथ वर्कर्स आमी काम करूं जाय तो घेवन तुमी मातशें सर्क्युलेट करात आनी आमचे पक्षाचे काम करून नॉन स्टॉप डेली काम करूंक जाय आमी कोन्नात जाल्यार बेश्टे मिटींग गेले जाल्यार आनी प्रेस कॉन्फरन्स गेली जाल्यार आमी इलेक्शनाक तयार जाचनात हांव तुमकां मागता परत ग्रावंड वर्क आसूं जाय आमी वयतात जाल्यार आनी तुमी जाणात दुसरे पक्षांचे भरपूर झगडी चलतात BJPन पासून झगडी चलतात म्हूण ते आमचे पक्षा मदें फूट घालूं सोदतात कितें अशें करून ते आमचे डिवायड एंड रूल करूं सोदतात हांव तुमकां मागता सगळे एकठांय रावात आमी फुडें या आनी आमचो एक वोट आमी दाखोवया देव बरें करूं देव बरें जावं दोतोर आनी आतां तुमचे कडेन विनंती करता आमचे केपेचे आमदार आनी काँग्रेस पार्टीचे फुडारी आदरणीय एल्टन डिकोस्ता हांकां की तांच्यांनी ह्या वेळार सगळ्यांक संबोधीत करचें विनंती करता गोंय राज्याच्यो आदल्यो आमदार आनी मंत्री अलिनाबाई साल्दना हांकां की तांच्यांनी मानान माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची त्याच बरोबर सांताक्रूजचे आदले आमदार विक्टर गोन्साल्वीस हांगा आसत जाल्यार तांकांय विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर बसचें आदरणीय एल्टन डिकोस्ता सगल्यांक तुमकां मायेमकाचो नमस्कार आनी देव बरी सांज आवडयता मातशें आसले सगळे मानेस्त मोगाळ गोंयच्या भावंदो आनी भयणांदो सगळ्यांची नांवां घेयना कित्याक आमचे प्रेसिडेंट पावपाचे जाले जस्ट 5 minutes ते पावतात सगळ्यांक तुमकां पयले तर येवकार आनीक खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता आज हो लोक म्हाका दिसता 50% लोक अजून रस्त्यार आसा आनीक आजची जे हो लोक चोवन ही जी आमची काँग्रेसाचे गोंयकार चोवन म्हाका दिसता BJP हालतली कित्याक आमी
2 वा 3 पहिले प्लेसीस हो जागे आमी फायनल केल्ले, बट सरकार भिलो आमकां हे जागे दिवपाक. आनी आज खरेंच दिसता अजून भरपूर येयला तितलो डबलान लोक येवपाचो आसा. मोगाळ बाबणींदो आमदार ह्या नात्यान ऑलमोस्ट 4.5 वर्सां आमी आमदार आसात आनी गोंयच्या बसत काम करतात. आनीक आज म्हाका सांगपाक सोदता इज वॉट गोवा डिजर्व्स बेटर. गोंयकारांक बरेपण गरजेचें आनी हें मेळोंक जाय. बट आज म्हाका दिसता गोंयकारांक बरेपण मेळटा वो मेळना तुमी सांगपाची गरज आसा. गोंयकार खुशाल आसात वो खुशाल नात? खुशाल आसात? ना. सो हे खुशाल ना जाल्यार खुशाल जावपाक कितें करपाची गरज आसा? आमी एक बरो सरकार आमकां गोंयकारां पासून विचून हाडपाची गरज आसा. म्हाका दिसता जेन्ना आमी म्हणटात गोवा डिजर्व्स बेटर, हे थोडेशे मुद्दे हांव तुमच्या मुखार घालतां. ऑलमोस्ट 14 वर्सां जालीं BJPचो सरकार गोंयच्या हिंगा राज करता. आनीक राज करता तेन्ना कसल्यो कसल्यो परिस्थिती आमच्या मुखार येता ती आमी जाणा जावपाची गरज आसा. जेन्ना पयली सुवातेर आमी म्हणटात लॉ अँड ऑर्डर, आतां आमचो दोतोर पाप कालूस उलयला लॉ अँड ऑर्डर. आज लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत सारको आसा की ना? आज कितल्यो चोरयो, क्रेमी, रेप, डेकॉयटी हे कोणा बसत? हे कोणा बसवता? हे कोणाची जिम्मेदारी? लोकांची वो सरकाराची? सरकाराची. सो आज आम खंय काटी पडल्यात. आमी पयल्या सुवातेर मुद्दो येता मागीर आमची निवडणूक इलेक्शन. आमी जेन्ना बऱ्या मनशाक बरो सरकार निवडून हाडटात तेन्ना आमकां हें करूंक मेळना, चोवपाक मेळना. सो लॉ अँड ऑर्डरा भितर जायत्यो वस्तू आसात. जायते जाण म्हणटात व्हिडिओज वतात, कोणाक मारतात, मोस्ट ऑफ देम इन द नॉर्थ. कोणाकूच कोणाचें पडना. ट्युरिस्ट येता आपणा जाय तशें करतात, बाकीचो लोक भायलो येता जाय तशें करता. बट हो काय म्हाका दिसता ही जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गव्हर्मेंट ही आमकां सरकार फाटीं पडला. दुसरो मुद्दो सेफ्टी ऑफ वुमन अँड चिल्ड्रन. बायलांचो भुरग्यांचे सेफ्टी. आज म्हाका दिसता 150 वयर भुरग्यां लास्ट इयर 150 वयर भुरग्यां आज मिसींग आहा गोंयांत. खंय आसात? कोणें चवकशी केल्या? कोणाक खबर ना. पोत्तून प्रश्न येता कोणाचो? सरकाराचो. सरकार फाटीं पडला, एडमिनिस्ट्रेशन फाटीं पडला म्हूण ह्यो वस्तू जातात. सो पोत्तून कितें करूंक जाय आमी? बरो सरकार निवडून हाडूंक जाय. सारकें की ना? हय. सो हो दुसरो मुद्दो. तिसरो मुद्दो हांव सांगूंक सोदता एम्प्लॉयमेंट. आज आम अनएम्प्लॉयमेंट. कितले जाण आमचे भुरगे, हांव केपें मतदारसंघाचो आमदार, आमचे ऑलमोस्ट भरपूर 35% ST भुरगे आसात. आमचे पॉप्युलेशन आसा. मॅक्झिमम एड्युकेशन तांच्या मायन पायन शेतां दोंगरार शेतां भाटांनी वचोन तांकां एड्युकेशन दिलां. बट आज खंय गेलें? पयशांचेर नोकऱ्यो. आज कोणाक एम्प्लॉयमेंट मेळटा? आतां वेर्ना फार्मास्युटिकल कंपनीज आसात, कोण लोक काम करता? हे जायते फावट म्हणटा काँग्रेसान कितें केलां काय म्हूण. जे काँग्रेसान 60 वर्सां केल्लें हे आमी 14 वर्सां निघून हान काबार केलें. सगळें पाळ्याक दिलां. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू हाडल्यो, सगल्यो वस्तू हाडल्यो. बट आज सरकार खंय आसा? सरकार फेल जाला. एम्प्लॉयमेंट ना. पयशांनी तुमकां नोकऱ्यो मेळटात. दीस इज वॉट वी हॅव टू लिसन हियर. हें आमी जाणा जावपाक जाय. आमकां खबर आसा माय पाय बारीक समाजांतलो लोक, हांव दुसऱ्यांचे उलयना, मज्जाच मतदारसंघान उलयता हांव, लोक घाम मारून दिसाची रात करून ते शिकयतात भुरग्यांक. बट आमी फाटीं पडला, सरकार फाटीं पडला. सो एम्प्लॉयमेंट ना. दुसरें वस्तू प्रोटेक्शन ऑफ सिनियर सिटीजन्स. आज सिनियर सिटीजन्सांक कितले म्हाका दिसता आमकां सेफ्टी आसा. कितले जाणांक मान उडयतात. म्हाका दिसता म्हयन्याक 1-2 सिनियर सिटीजनांचे मर्डर जाता. कोणाक? देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. कोणाक खबर ना. पोत्तून कोण फाटीं पडला? सरकार फाटीं पडला. बट सरकार येवपाक आमची एक म्हणणी आसा, जें तूं वोंकता तें तुका पीक मेळटा. सारकें की ना? आमगे चड जाणां खबर आसतलें. हो जाण बाजारांतसून मडगांव आमकोण आहाय ते पयशान हाडटाय ते आमी जैताय. बट खरें आमगेले जे फार्मर शेतकामती खेडेगांवांचे लोक आहा तांकां खबर आहा ती, जे तूं वोंकता ते तुका पीक मेळटा. सो गुन्यांव कोणाचो? कोणें वोंपलां? कोणें मत मारलां? गोंयच्या लोकांनी परजेन मत मारलां. हो सरकार आमकां मेळ्ळा. जे आमी मत मारलां तोच सरकार मेळ्ळा. आनी ते सरकारा लागून आज गोंयकार भोगतात. मोगाळ बाबीणो, आज गरज आसा जाण एकल्या गोंयकारान नोदोर दोळे अगोत करपाची. आज सरकार देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्या राजकारण करता.
दिस इज नॉट पॉलिटिक्स. हे म्हाका दिसता हे अशें राजकारण जावपाक गरज फावना. आज गोंयकारांक गरज आसा गोंयकारांची हेतू गोंयकारांचो सांबाळ करपाचो, नीज गोंयकारांचो. आज भायल्यांक जायत्यो स्किमी हाडून दितात हो सरकार, बट गोंयकारांचे आमी चिंतनात. हांव म्हणटा म्हणजे आमचोय सरकार पयलीं खंय तरी फाटीं पडलो. हांव म्हणना सगळें सारकें जालें, बट आतां हें पयलेंचें काँग्रेस ना, हें बरें नेय काँग्रेस. आमी तुमकां म्हाका दिसता जायते जाण उलयतात डिफेक्शन डिफेक्शन. आज ते मुद्द्यार उलयता. एक पार्टी आसा ती भायली पार्टी, ते म्हणटा काँग्रेसान निवडून हाडपाचें फॅक्टरी बीजेपीक दिवपाची. आमचें पयलें डिफेक्शन जालां कितल्या वर्सांनी? 2.5 वर्सांनी. 17 इलेक्शन जालें, 19 डिफेक्शन जालें, 2.5 वर्सां गेलीं. दुसरें 22 डिफेक्शन जालां, मार्चाक इलेक्शन जाल्लीं, ऑगस्टाक व सप्टेंबरान डिफेक्शन जालां, 4-5 म्हयने. हे जी पार्टी हांव नांव उलयत घेयना, हे पार्टीचे जे आमदार आनी खासदार सकाळ फुडलें एक जालें राती कडेन डिफेक्शन केलां. सारकें की ना? हांव कोणाक उलयता हांव खबर आसूं तुका. सो हे पार्टयेक काँग्रेसाचे जे उलोवपाक कसलोच अधिकार ना. सो मोगाळ बाबण तिसरो वस्तू एनवायरमेंट. आज एनवायरमेंट सृश्टी राखपाची गरज आसा. आज दोंगर शेतां बाटां काबार जाल्यात. हेका जिम्मेदार कोण? सरकार. बट सरकार हाडपाक जिम्मेदार कोण? आमी. सो निमाणो बॉटम लायन इज दॅट वी आर रिस्पॉन्सिबल. आमी रिस्पॉन्सिबल. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक फायदो ना. रस्त्यार खड्डे सगळे एम्प्लॉयमेंट सांगला त्यो वस्तू ह्यो सगल्यो जाल्यात बिकॉज ऑफ द गव्हर्मेंट. सरकार खंय तरी काटी पडा आनी सरकार हो चलयता तो आमीच निवडून हाडला. हांव म्हणा तुमी वो कोणें न्हू, बट गोंयकारांनी. बाकी ते मागीर भाड्या फोडून 50-100 कोटी दिना होते तें डिफरंट, तेजेर उलयना हांव. बट आमचो कायदो आतां तरी आमी दोळे उगोवपाक गरज आसा. गोंयकारांक मागता ह्यो वस्तू पोत्तून जावपाक नाका. लेस वी हॅव डन मिस्टेक्स, बट आमी आतां सारके ट्रॅकार आहा. आमकां तुमी एक चान्स दिवपाचो. मोगाळ बायनो ड्रग्सांक हे पुलीस पोत्तून फाटीं पडल्या. डेकॉयटी नार्कोटिक्स हे सगळे कोणा लागून जाता? सरकार पुलीस फोर्स हे तरी सारखे आसल्यार आज आमचे यूथ काबार जाल्यात. नॉर्थाक जाताले आतां म्हणटा सावथाकूय काबार जाल्या. बट खंय गेले पुलीस? वॉट आर दीस? दुसऱ्या गांवांनी देशांनी हें चलना. बट तांकां शिक्षा मेळटा, तांकां धरतात. म्हाका दिसता हांव सगळ्या पुलिसांचेर तेंचेर उलयना, बट डेफिनेटली बट फेस कोण कोता? फामिलो माय पाय बाबळी दुकानी रोडटात. म्हाका खबर आसा, हांवें चोयलां जायते प्रॉब्लेम येतात. बट सगळे कडेन लास्ट बॉटम लायन इज दॅट सरकार. आनी सरकार हो येवपाक आमी गोंयकार ओब्रिगात. सो दीस इज द थिंग वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू ऑल. लास्ट वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज दॅट आयडेंटिटी ऑफ गोवा. मोगाळ बाबिणो आमी माणकुलें गोंय. म्हाका उदेंतीचे नाकेत्र म्हणटाले, बट आज खंय तरी आमी खाटी पडल्यात. मोगाळ बाबिणो आज जोडून मागता जालें तें जालें. बट जे आज आमी जे गोंयकारपण भोगतात ते आमच्या पयलींच्या पिळगेक लागून, आमच्या आज्या पंजांक लागून. आज समज तरी आमी खुशाल गोंय तरी आसा, थोडेशे ओले आमी खुशालकाय जी आहा ही आमच्या पयलींच्या फ्रिडम फायटर्स आमच्या गोंयकाराक लागून. मुखायल्या पिळगेक समज तरी आमी गोंय राखून दवरतले, गोंय सांबाळटले जाल्यार तांकां बरें तरी समज आमी फ्युचर दितले. आज तुमी उठपाची गरज आसा. आमकां देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्या दावार राजकारण करचें ना. आमकां जाय गोंयची आयडेंटिटी सांबाळपाक. हांव आज जोडून मागता मोगाळ बाबडींदो आमचे आज नॅशनल प्रेसिडेंट येतात तांकां आनी आमकां सगल्यांक आमी वी वील टेल यू ऑल आनी वी वाव टू गिव ऑल ऑफ बेटर गव्हर्मेंट. सो आज जोडून मागता आमचे म्हाका दिसता आमचे लिडर येवपाचे जाले. मागता तुमकडे की तें करात. एक आमचो काँग्रेस सरकार हाडात आनी आमी गोंय राखया, गोंय सांबाळया. देव बरें करूं. देव बरें जावं. बाबा एल्टन डिकॉस्ता अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भौमानेस्त मल्लिकार्जुन खरगेजी भायर पावल्ले आसात. तुम्ही स्क्रिनीचेर पळोवंक शकतात ते भायर पावल्ले आसा आनी आमचे सेवा दल तांकां मानवंदना दिवन त्याच बरोबर आमच्यो महिला त्यांची आरती ओवाळून त्यांचे स्वागत केल्ले आसा. ह्या खिणाक हांव विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय M.K. शेख हांकां की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचे विचार मांडचे. आदरणीय M.K. शेख. माचयेर बशिल्ले
विनंती करता आदले आमदार प्रताप गांव संका की तांच्यांनी माचेर येवचे, त्याच बरोबर कुडतोरेचे आमचे काँग्रेसचे लीडर मोरेनो रिबेलो हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचेर येवन आपणाची बसका घेवची. माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आणि म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणीनो, गोंयकारांचो एक गूण आसा, हरशीं सुशेगाद. पूण जेन्ना जेन्ना गोंयचेर कसलें संकश्ट येता तेन्ना हो गोंयकार पोट तिडकीन उबो रावता आनी ताका तोंड दिता. आज सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा गोंयचेर एक संकश्ट आयलां, ते संकश्ट पयस करपाक जाय ह्या हेतून आज सगळे गोंयकार एकठांय आयल्यात आनीक ह्या संकश्टाक तोंड दिवपाक तयार आसात. जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पक्षान उलो मारला तेन्ना तेन्ना सगळे आमचे कार्यकर्ते एकठांय आयल्यात आनीक तांणी ह्या संकश्टाक तोंड दिला. आज तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता की तुमी सगळे आज ह्या भ्रश्ट बीजेपीचो पराभव करपाक सगळे एकठांय येतले आनीक हांगा सत्ता परिवर्तन घडोवन हाडटले. देव बरें करूं. जिंदाबाद जिंदाबाद मौला दिख रे एक वोट जिंदाबाद, करजेचो जिंदाबाद. एक वोट सालवार करूंगोये तर एक वोट ह्यो दोन्ही गजाली करशी मेळटले जैत. काँग्रेस पार्टी काँग्रेसीक जिंदाबाद, तुजो वोट. काँग्रेस पार्टी काळजांतल्यान मारता काँग्रेस आदार पार्टी तेको जाय जिंदाबाद. तुमचो रचया बरो फुडार गोंयचो खरगेजी दाखोवन तो पावो मागे बढो. एकचाराचो वोट 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 या खरगेजी चोराक तो मागे धाडूक बढो. जाय तुजो वोट. खरगे जी तुम आगे काँग्रेसीच्या बढ़ो, हातार मारया वोट. खरगे जी तुम If आगे you want to बढ़ो. go win, be with us and vote for hand. If you want to go win, be with us and vote for hand. करूंक जाय फुडार आमचो भक्कम, झेंजी जाल्यात आतां सक्षम. खरगेजी वांगडा चलया काँग्रेस आता. खरगेजी नमस्कार, गोंयांत आमच्या येवकार. लीडर तुम्ही निडर तुम्ही असा युवा तुमच्या समकार. गाईड कर दाखे वाट एक वट सभेंत तुमका येवकार, तुमका येवकार. खरगेजी नमस्कार. खरगेजी नमस्कार, गोंयांत आमच्या येवकार. लीडर तुम्ही निडर तुम्ही असा युवा तुमच्या समकार. गाईड कर दाखे वाट एक वट सभेंत तुमका येवकार, तुमका येवकार. खरगेजी नमस्कार. सगळ्यांनी उभे राहून खरगेजी योवकार आमच्या गोंय प्रदेश राष्ट्रीय काँग्रेस अध्यक्षाक समिती घडोवन ताळयांच्या हाडटा. एक वोट गडगडाटान सभा त्यांचे स्वागत 17 करचे. तारखेर दनपरा 3 वरांचेर खरगेजी आणि तुम बूथ आगे वर्कर्स बढ़ो. आवाज येना. खरगेजी तुम आगे बढ़ो, खरगेजी तुम आगे बढ़ो. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. खरगे जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, खरगे जी तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. देव बरे जाओ. सगळ्यांनी बसका घेवची. आमच्या मध्ये उपस्थित आसात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बहुमानेस आदरणीय
मल्लिकार्जुन खरगेजी, त्याचबरोबर आमच्यामध्ये उपस्थित असतात गोय राज्याचे प्रभारी आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे, उपस्थित असतात गोय राज्याच्यो सहप्रभारी डॉक्टर अंजलीताई निंबाळकर, आमच्यामध्ये असतात गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बहुमानेस गिरीश बाब चोडणकर, आमच्यामध्ये उपस्थित असतात गोयचे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय युरीबाब आलेमाव, त्याचबरोबर उपस्थित असतात दक्षिण गोयचे खासदार आदरणीय कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस, आमदार वर्किंग प्रेसिडेंट एल्टन डिकोस्ता, ॲडव्होकेट कार्लोस अल्वारिस फरेरा, आदले केंद्रीय मंत्री एदुआर्द बाब फालेरो आणि कर्नाटकाचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर नारायण स्वामीजी, त्याचबरोबर उपस्थित असतात फ्रान्सिस्को सार्दिनो, आदले काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि आदले MP, उपस्थित असतात आमच्यामध्ये कार्याध्यक्ष MK शेख, सुनील कौठणकर आणि सगळे PCCचे मेस कारभारी. आयची बसका, आयचे अधिवेशन काँग्रेस पार्टीचे बूथ वर्कर्स आणि BLAs बूथ लेवल एजंट यांचे हे अधिवेशन आज या सुंदर अशा सभागृहात संपन्न जाता. आज हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का अवसर है कि हमारे बीच वो महान नेता उपस्थित है जिनका जीवन संघर्ष, समर्पण, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित रहा है. जमीनी बूथ स्तरीय से अपनी राजनीति यात्रा शुरू कर विधायक, मंत्री और सांसद से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनका सफर दशकों की तपस्या, निष्ठा और संघर्ष की एक मिसाल है. खड़गे जी, आप केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस की विचारधारा, संघर्ष और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज हो. आज गोवा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा, ऊर्जा और मार्गदर्शन का स्रोत है. गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन. आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करें. विनंती करता सगळ्यांक आपणाच्या जाग्यार उभे रावचे. वंदे मातरम या गीता खातीर सगळ्यांनी आदरान, शिस्तीन आपणाच्या जाग्यार उभे रावचे. सेवा दलाचो पंगड वंदे मातरम हे गीत गावन आम्ही या कार्यावळीची सुरुवात करता. सेवा दल. सभा कक्ष सावधान, वंदे मातरम एक साथ शुरू करेंगे. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोत्स्ना पुलकितयामिनी
वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। सब लोग बैठ जाइए। चेक। वंदे वंदे वंदे। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष जो अनुभवी आसा, जेका संघटन बांदपाचे अनुभव आसा, सादो, संयमी, सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित, मनमिळावू असो गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष भौमानेस गिरीश बाब चोडणकर हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या खिणाक येवकाराचें उलोवप करचें। आदरणीय गिरीश बाब चोडणकर। इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी हांचे ह्या एकवट ह्या BLAs आणि बूथ लेवल आमचे जे लिडर्स आसात त्यांच्या ह्या कन्व्हेन्शनाक आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि तमाम गोंयकारांच्या वतीन आमी त्यांचे स्वागत करतात। तो अध्यक्ष जाले नंतर अध्यक्ष म्हणून येवपाची त्यांची ही पहिलीच खेप आसा आणि त्या खातीर आमचो पूर्ण कॅडर चार्ज जावन तयारेन लागून म्हाका दिसता आमचे कितलेशेच बूथ लेवल लिडर्स भायर उरलेले आसात। थोड्यांक बसपाक मेळना खातीर हांव पयलींच आमच्या सगळ्या प्रत्येक काँग्रेसमॅनाची माफी मागता जे उबे आसात। आमी सायडीक सोय करपाची प्रयत्न करतात, खास करून बायलां जी उबी आसात तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की सायडीक आमी थोडो अरेंजमेंट आनी एडिशनल चेअर्स अरेंज करून बसपाची वेवस्था करतात, पूण आमकां तुमी मातशी माफ करचें। तांचे बरोबर माचयेर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे इन्चार्ज जे पूर्ण वेळ आमकां गोवाक दितात, गोंयभर भोंवतात, महाराष्ट्र राज्याचे आदले होम मिनिस्टर माणिकराव ठाकरेजी, को इन्चार्ज अंजली निंबाळकरजी, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाबाब, माचयेर आशिल्ले आमचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस, आमचे आदले केंद्रीय मंत्री जेणे गोंयचें नांव खूब नांबयल्लां ते बाब एदवार्द फालेरो, आमचे आदले खासदार आदले अध्यक्ष बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा, बाब एल्टन डिकोस्टा, आमचे आदले अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे कर्नाटका राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब नरेंद्र स्वामी, आमचे AICCचे आमच्या काँग्रेस प्रेसिडेंटाच्या ऑफिसाक एटॅच आशिल्ले मिडिया एडवायझर आनी एक सिनियर लिडर आमचे प्रणव झाजी, माचयेर बसलेले आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री WMK शेख, सुनील कवटणकर, आमचे सगळे वायस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे महिला काँग्रेस चीफ, सेवादल, यूथ काँग्रेस, NSY, हांगा हजर आशिल्ले आमचे सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, आमचे सगळे बूथ कमिटीचे अध्यक्ष, BLAs आनी जमिल्ल्या सगळ्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचे खास करून मिडिया मित्र,
एकवट ह्या आयच्या ह्या कन्व्हेन्शनाक तुमकां हांगा सगळ्यांक इतले मोठे संख्येन पळोवन हांव खूब डिपली टच जाल्लो आसा, भावनश जाल्लो आसा. बीजेपी वेगळे वेगळे तरेन प्रयत्न करतात आमकां सगळ्यांक डिमोरलायज करपाक, वेगळे वेगळे तज्ञ यूज करतात, तकली यूज करतात, वेगळे वेगळे पयशे यूज करतात. तरी आसतना आयज तुम्ही सगळ्यांनी एक एकवट दाखयल्लो आसा गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या एक्चरा खातीर आनी गोंयच्या आयडेंटिटी खातीर. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव पयलीं सगळे नमस्कार करता. देव बरें करता. खरगे साहेब आयज आमचे मदीं हजर आसा आनी ताचे हजरेनूच म्हाका दिसता आमकां खूब उत्स्फूर्ता मेळटा. खरगे साहेबान खूब संघर्श केल्लो आसा आपल्या जिवनाक, आपल्या पॉलिटिकल करियराक, आपल्या पब्लीक लायफाक, पब्लीक सर्विसेसांक. खूब ह्युमिलेशन तेणें तो सफर जाल्लो आसा आनी ह्या संघर्शांतल्यान एक सादो काँग्रेसचो कार्यकर्तो तो इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो अध्यक्ष ह्या मेरेन वाटचाल त्याचे खातीर सादी नाशिल्ली. आनी तो संघर्श म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या सगळ्या बूथ लेवल वर्करांक, BLAंक, बूथ प्रेसिडेंटांक एक वेगळे स्फूर्ती. सर, युअर लाईफ रिप्रेझेंट स्ट्रगल, social justice, constitutional values and unwavering loyalty. Your journey from grassroots worker to the president of Indian National Congress inspires every ordinary workers. सर, तुम्ही इथं येत आहेत म्हणून बीजेपी खूप डिस्टर्ब झाली. ज्या दिवसापासून तुमचा कार्यक्रम कन्फर्म झाला त्या दिवसापासून आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे मडगावमध्ये SPDA मार्केट ते बुक केलं, आझाद मैदान बुक केलं, असं 4 वेगळे जे सरकारी पब्लिक प्लेसेस आहेत ते बुक करण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्हाला बुकिंग कोणीच दिलं नाही. बीजेपीनं मुद्दामहून आझाद मैदानच्या बुकिंग नंतर तिथं एक सस्ता पुढे आणून जवळजवळ 4 कोटी म्हणजे बीजेपीला तुमचा कार्यक्रम आझाद मैदानावर कॅन्सल करण्यासाठी 4 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला. सरकारी पैसे उधळून तुमचा कार्यक्रम गोव्यात होऊ नये यासाठी बीजेपीने खूप प्रयत्न केले. तरी सध्या आम्ही ह्या हॉलचे मालक यांचे खूप धन्यवाद म्हणतो, कारण शेवटी आम्हाला हा व्हेन्यू सिलेक्ट करावा लागला. लास्ट ह्या 2027 हो एक वर्ष तुमचं सगळ्यांचो पळोवन म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांच्या पावरान, तुमच्या सगळ्याच्या युनिटीन ह्या पावटी काँग्रेस पक्ष गोंयचो जो विचार आसा, गोंयचे ज्यो मागण्यो आसात आनी गोंय लोकांचो एक सरकार 2027 तुमचे सगळ्या आदारान हांगा प्रस्थापीत जातले ह्या पावटी आमी आमच्या अध्यक्षाक आश्वासन दितात. आमकां खबर आसा आमचो जो कोणो आसा, आमचे जे फाउंडेशन आसा ते बूथ लेवलाचेर आसात. जो मेरेन आमचो बूथ वर्कर लोकां कडेन पावना, लोकांची आयकना आनी लोकांची कामां करना, तो मेरेन आमचो पक्ष घट जावपाक शकना. आनी त्या खातीर आमी परत एकदा बूथ कमिटीज स्ट्रॉंग करपाचे प्रयत्न केल्ले आसात. गेले 15 वर्सांक गोंय राज्यान बीजेपीच्या वायट सरकार, एक बॅड गव्हर्नन्स आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. हायेस्ट करप्शन, लँड कन्वर्शन, ड्रग्स हे शाळेंनी आनी गांवांनी पावल्ले आसात. लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लो आसा. रेप्स, मर्डर हे आमकां आतां डेलीचें जाल्लें आसा. आमच्यो नदयो नॅशनलायज केल्ल्यो आसात. आमची जंगलां, फॉरेस्टां काबार करपाचे प्रयत्न चालू आसा. कोस्टलायन काबार करपाचे प्रयत्न चालू आसात. आमच्या
गांव काबार करपाचें चालू आसा आनी ह्या सगळे आयज ह्या बीजेपीच्या सरकाराच्या प्रेशराच्या अंडर आसा. आमचे शेतकरी, आमचे नुस्तेकार, आमचे ट्रेडिशनल वर्कर्स, टॅक्सीवाले, धाकले धाकले धंदेकार हे सगळे आयज त्रासान आसात. बायलां भुरगीं असुरक्षीत तांकां दिसता. गोंयांक हो डेव्हलपमेंट नाका ज्या डेव्हलपमेंटान आमचे एनवायरमेंट काबार जातले, आमचे गांव काबार जातले, आमचे नदयो काबार जातल्यो. हो डेव्हलपमेंट, हो विकास आमकां नाका. ज्या डेव्हलपमेंटान जॉबांक विकते घेवचे पडटा भुरग्यांक, पेपर लीक जाता, एग्जामी कॉम्प्रोमायज जाता, असो तरेचो डेव्हलपमेंट आमकां नाका. गेल्या 5 वर्सांक गोंयची जवळ जवळ 80 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑफिशियली कन्वर्ट जाल्ली आसा आनी इल्लिगल जमीन आनी कितली कन्वर्ट जाल्ली आसा हाचो हिशोब आमकां मेळना. गोंयांक गाजलें कॅश फॉर जॉब. हालींच म्हाका थोडे वर्कर मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें आतां कॅश फॉर जॉब हें चेंज जावन आतां गोल्ड फॉर जॉब्स, म्हणजे आतां जॉबा खातीर कॅश मागच्याची बंद जाला आनी भांगराच्यो बिस्किट्यो डिमांड जाता. ही एक नविदाद आमच्या मुखार पळोवपाक मेळटा. आमचो सरकार गोंयांक जवळ जवळ 35,000 कोटीची आमकां लायबिलिटी आसा. डेप्ट्स जवळ जवळ टोटल पळयले जाल्यार जवळ जवळ 40 कोटीचेर पावतात. प्रत्येक गोंयकारांक जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाखांचे रीण ह्या सरकारान काडलेलें आसा. आनी आयज मुख्यमंत्री आयज एक प्रायव्हेट जेट घेवन भोंवता. हाचे प्रश्न विचारले जाल्यार मुख्यमंत्री तेचेर उत्तर दिना. त्या जेटाक जवळ जवळ 20 लाख रुपया म्हयन्याक खर्च आसा. आतां हो खर्च कोण करता? सरकार करता काय मुख्यमंत्री स्वता करता काय आनी कोण करता? हेजो जर हिशोब आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागलो जाल्यार मुख्यमंत्री तेचेर उत्तर दिना, सरकार तेचेर उत्तर दिना. 800 ते 900 कोटी फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या नांवा खाली ते लुटले वयतात. आनी एसटी समाजाक त्यांचे अधिकाराचे जे 3,200 कोटी आसा त्यांचो हिशोबूय मेळना आनी ते एसटी समाजाक मेळनात. एसटी समाजाचे रिजर्वेशन जे काँग्रेस पक्षान 2013 केंद्र सरकाराक आमी अधिकार दिल्लो, त्याच्या नंतर सगळे राज्यांनी एसटी रिजर्वेशन लागले. फक्त गोंय हे एकमेव राज्य आसा आख्या देशाक गोंयाक केंद्राक काँग्रेस सरकारान अध्यादेश जारी करून सुद्धा तांकां आयज वंचित दवरलेले आसात. आनी एसटी समाजाक त्यांचे अधिकाराचे 230 कोटी ट्रायबल सब प्लॅनाचेर तांकां अजुनूय तांचो मेळना. हो सरकार बहुजन विरोधी काम करता, एसटी समाजा विरोधी काम करता. आनी हे सगळे पळोवन दिसता जेन्ना जॉबांचे लिस्ट भायर सरता आसतना. आयज जवळ जवळ 90% गोंयकार ह्या बीजेपीच्या सरकाराचे विरुद्ध आसात. 80% गोंयकार बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट करपाक तयार आसात. आनी त्याच खातीर आमकां जाय तो एकवोट आनी त्याच खातीर आयज ह्या कन्व्हेन्शनाचें नांव आमी दिलां एकवोट. सरकारान बीजेपीच्या पार्टीन आमी पयलींच जाहीर केलां जवळ जवळ 100 कोटी रुपया तेणे मतां डिवायड करपा खातीर इबाडपाचे तयारी दवरलेली आसा. हेजे पयलीं तेणी वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी हाडल्यो आनी गोंयकारांक पिछे करून वोट्स स्प्लीट केले. पूण आयज गोंयकार शादूर जाल्लो आसा. अश्यो कितल्योय पार्टी जर गोंयांत गेल्यो आनी बीजेपी सरकारान 100 नी 200 कोटी तरी खर्च केलो, म्हाका दिसता ह्या पावटी गोंयकार फसवपाना. ह्या पावटी गोंयकार खूब हुशार जातलो आनी सगळे एक मतान ह्या सरकाराचे विरुद्ध वोट करतले आनी एक नवो सरकार ह्या पावटी प्रस्थापीत जातलो. प्रमोद सावंत आज मेरेन देशांतलो सगळ्यांत करप्ट चीफ मिनिस्टर अशी नामना देशांत कोणाकूय विचारले जाल्यार कळटा. हो सरकार गोंयचो बीजेपी सरकार सध्या चालू आसा तो हेजे पयलीं इतलो करप्ट सरकार गोंयांक आमी केन्नाच पळोवं नाशिल्लो. आनी गेल्या 15 वर्सांच्या ह्या वस्त राजवटीक गोंयकारांक खूब दुख्ख दिल्लें आसा आनी त्या खातीर मागता की आमकां एक बदल घडोवपाची गरज आसा. आमचे युरी आलेमांव हांणी एक लीड घेवन गोंय राखण यात्रा, गोंय राखपा खातीर एक यात्रा, ती यात्रा आमी 22 सप्टेंबराक सुरू करतले आनी तितूंत आमी सगळे येवन लोकां कडेन सगळ्यां कडेन भाचाभाच करतले. तुमी आमचे बरोबर चलतले आनी जवळ जवळ 27 दीस गोंयच्या कान कोपऱ्यांक आमी गोंयकारां बरोबर गोंयकारांचे आयकत वयतले.
आमकां गोंय प्रोटेक्ट करपाक जाय, गोंयची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी त्या खातीर सगळे गोंयकारां कडेन मागता एकवट करुया आनी एकवट करून एक नवो बरो सरकार गोंयकारांचो सरकार गोंयांक आमी दिवया. परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी खरगे साहेबाक स्वागत करून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें जावं बाब गिरीश चोडणकार. आतां हांव मागता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी LOP युरी बाब आलेमाव, त्याच बरोबर आमच्या हेर लिडरांक सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी फुलांचो हार घालून आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेजी हांचो स्वागत करचें. विनंती करता गिरीश चोडणकाराक की तांच्यांनी फुलांचो बुके दिवन तांचे स्वागत करचें. त्याच बरोबर विनंती करता विरोधी पक्ष नेता आदरणीय युरी बाब आलेमाव हांकां की तांच्यांनी फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचें. गोंयकारांच्या वतीन ठाकरे जी से भी अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें. मॅडम डॉक्टर अंजली निंबाळकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी नरेंद्र स्वामी ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका यांचं फुलं देऊन त्यांचं स्वागत करावं. गोंयकारांच्या वतीन आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगेजी हांकां पारंपारीक दिवली भेटोवन तांचो भोवमान करचो अशें हांव आमचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर, LOP युरी आलेमाव, त्याच बरोबर एदुआर्दो फालेरो, आमचे एल्टन कार्लोस, कॅप्टन आदले अध्यक्ष अमित बाब पाटकार, फ्रांसिस्को सार्दिना हांकां विनंती करता की तांच्यांनी गोंयकारांच्या वतीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन पारंपारीक दिवली भेटोवन यादस्तीक भेटोवचे. गोंयकारांचो लोकसभेन बुलंद आवाज, गोंयकारांचो लोकसभेन बुलंद आवाज दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांकां विनंती करता की ह्या खिणाक तांच्यांनी बूथ लेवल एजंट आनी बूथ कार्यकर्ता ह्या अधिवेशनाक संबोधित करचे. आदरणीय कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस. आमचो मुखेल सोयरो प्रेसिडेंट इंडियन नॅशनल काँग्रेस श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी, आमचे AICCचे इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी, हांगा आमचे आनी एक सोयरे आयिल्ले आसा नेबरिंग स्टेटाचे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र स्वामीजी, AICCचे सेक्रेटरी श्री प्रणव झाजी, आमचे GPCC प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री युरी आलेमाव, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री एल्टन डिकोस्टा, डॉक्टर कार्लोस, श्री MK शेख, श्री सुनील खंवटणकर, आमचे आदले अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचे
वायस प्रेसिडेंट हांगा आयिल्ले आसा. एक हांव विसरलो, आमची सेक्रेटरी श्रीमती निंबलकर जी, डॉक्टर अंजली निंबलकर जी, आमचे जनरल सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सगळे सिनियर लीडर, फ्रंटल लीडर्स आणि सगळे तुम्ही हांगा जी फौज आयिल्ली आसा, आमचे माफी मागता, आमचे आदले वरिष्ठ लीडर हांगा आसात, जो एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर आशिल्लो श्री एडवर्डो फालेरो, आणि आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर आणि मेंबर ऑफ पार्लमेंट मिस्टर फ्रांसिस्को सार्दिना. सगळ्यांक तुमकां येवकार, नमस्कार आणि देव बरी सांज दिवं. आम्ही सगळे गोंयकारांच्या नांवान आणि काँग्रेसीच्या फौजीच्या नांवान आमचो जो प्रेसिडेंट हांगा आयिल्लो आसा, फर्स्ट टाइम एज प्रेसिडेंट आनी 7 वर्सांनी सेकंड टाइम तो आयिल्लो आसा गोंयान, ताका आमी हुनहुनीत परबी दिता. आणि तो आयज आमचो एज प्रेसिडेंट, हांव इंडियन नेव्हीन आशिल्लो, सो आमी आमच्या कमांडर इन चीफाक म्हणटाले सेनापती, तो आयज सेनापती हांगा आयिल्लो आसा. आपणाची फौज, आर यू रेडी फॉर द बॅटल ऑफ 2027, तो इन्स्पेक्ट करूंक आयिल्लो आसा. Sir, we give you a very warm welcome. Goa has been known as a beautiful paradise with lush green forest, agricultural fields, आमची शेतां, भाटां, दोंगर. But today, under the last 15 years of destructive rule, a corrupt rule of the Bharatiya, I would say, Bhrashtachar Janata Party, आमचे गोंय काबार करून दवरलेले आसा. And that is why it is very important की आयज आमची ही फौज पळय आसा, we have to be ready to throw out the Bhrashtachar Janata Party. आमकां जेन्ना आमी गोंयभर भोंवता, साऊथ जावं नॉर्थ जावं, जाल्यार लोक उलयता ते आयकूंक येता, वी नीड अ चेंज, बदल जाय आमकां. बट बदल तर जाय जाल्यार आमी काम करचें पडटलें, कश्ट काडचे पडटले. वी विल हॅव टू स्ट्रगल ऑन ग्राउंड. म्हाका दिसता जितले लिडर हांगा आसा ते सगळे तुमच्या बरोबर मेळून आमी ही बदल हाडची पडटली गोंयभर. तुमकां दिसना की एक बदल येवपाची आसा कशी? दुसरें, आमची आतां सप्ताह येवपाची आसा, गणेश चतुर्थी, दिवाळी, क्रिसमस, आणि जेन्ना हे फेस्टिवल येता आमकां एक वाऱ्यान एक बरोसो एक स्वाद येता, एक बरो वास येता. आणि तो म्हाका दिसता आयज द विक्टरी ऑफ द काँग्रेस पार्टी, द स्मेल इज देअर इन द एअर, वेता थंयसरूय. आणि हे जर करपाक जाय जाल्यार हे फक्त तुमीच करपाक जाता. यू आर द बॅकबोन ऑफ द पार्टी, रियल फौज म्हणटा पळय ती. म्हळ्यार ही तर आमकां अचीव करपाक जाय, देर हॅज टू बी युनिटी, एकवट आसपाक जाय. खुबसो प्रयत्न आसतलो आमचे भितर फूट घालपाक, वो भारतीय जनता पार्टीचो सतत मुद्दो आसता, कित्याक दे कॅनॉट क्रॉस 33% ऑफ द वोट्स इन गोवा. आणि त्या खातीर 67% हू आर एंटी भ्रष्टाचार जनता पार्टी तांचे मध्ये फूट घालपाक सदांच प्रयत्न करता. म्हाका याद येता आमी ल्हान आसतना न्ही, तुमी ल्हान आसतना इस्कॉलान आमकां एक मॉरल लेसन शिकयल्लें. एक जाणटो बापूय, ताका दिसता आपणाचो टायम आयिल्लो आसा कशें, आपणाच्या 3 पुतांक आपयता तो आनी तांकां 3 बोडयो दिता आनी मोडून दाखय म्हणटा, आनी ईच सन ब्रेक्स द स्टिक फटाक करून. ताजे उपरांत तो एक बंडल हाडटा, बांदता आनी तांकां सांगता मोडून दाखय. तांचे कडेन ते तोडपाक जायना. दॅट शोज that unity is very important. हांव एक तुमकां एक उदाहरण दिता, what is your capacity and capability. 2 वर्सां पयलीं जेन्ना लोकसभा जाल्ले इलेक्शन, तेन्ना भ्रष्टाचार जनता पार्टीक दिसताले की दोनूय ऑल आउट जिखतले म्हूण सिटी. आनी हांव जाणो, आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव, आमचो आदलो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, एल्टन,
डिकॉस्टा तो कॅम्पेन मॅनेजर आशिल्लो सावथाचो बाब कार्लोस हाणी म्हजो हात धरून आनी तुमी असो उखलून म्हाका पार्लमेंटान पावयलो केन्नाच विसरचो ना. दिस इज युअर कॅपेबिलिटी, युअर कॅपॅसिटी टू डिफीट द भारतीय जनता पार्टी. काँग्रेसाचे कॉन्ट्रिब्युशन आदी कितें जाल्लें आसा कोणाक सांगपाची गरज ना. जेन्ना आमी 19 डिसेंबर 1961 लिबरेट जाले, खुबशे पावरफुल पॉलिटिशियन तांकां जाशिल्ले दॅट वी शूड बी मर्ज्ड विथ महाराष्ट्रा. आनी तेन्ना श्रीमती इंदिरा गांधीन सांगले नो, आय विल नॉट अलाव. तिणें रेफरंडम मागले and that referendum is the only referendum in the history of the country. 16 January 1967 opinion pollan गोंयकारांनी दाखयले that we want to be a separate entity. आमची अस्मिताय, आमचे जे सृष्टी आसा, आमची आयडेंटिटी आसा ती सदांच सेपरेट आसतली. गोंयकारपण आसा, आमचे दायज आसा ते सदांच सेपरेट आसतले म्हण. आनी ते आमी वडिलांक देव बरें करूं म्हणपाक जाय. आमी ह्या दिसांनी पळयता खुबसो आवाज जाल्लो आसा, रुमर्स आसा, सोशल मिडियान आसा की आमचे मध्ये मातशे दुस्मानकाय आसा म्हूण. हांव एकूच सांगता, खंयचीय फॅमिली जावं, खंयचेय पार्टी जावं, ओ खंयचेय ग्रुप जावं, डिफरन्सीस असतात आनी आसूंकूच जाय. डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसूंकूच जाय. दॅट डजंट मीन की आमी पार्टी फोडटले. Because unity is the only answer to defeat the Bhrashtachar Janata Party. Maka high commandant chairman of manifesto committee म्हणून appoint केल्लो. अडेच म्हयने जाले हांव डिली डॅलिंग आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन श्री के.सी. वेणुगोपालजी पार्लमेंट हाऊसान म्हाका कन्विन्स करपाक ट्राय केलो. आमचो AICC इन्चार्जान ट्राय केलो, आमचो अध्यक्षान ट्राय केलो, आनी हांव वॉज नॉट कन्विन्स. बट टुडे वेन आय सी दीस फौज, ही पळय आर्मी आयल्या, म्हाका एक उमेद आयिल्ली आसा. एंड आय टेल यू, आय एम टेकिंग दीस चॅलेंज आनी हांव तुमचे बरोबर येतलो. यू विल बी डिसायडिंग द मॅनिफेस्टो. जे पळय गांवांनी प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, वाड्यांनी प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, जे गोंय काबार केल्ले आसा, आमी मेळून मॅनिफेस्टो बरोवया आमचो आनी 2027 जैत मारया. आनी तातूंत मेन म्हळ्यार आमची शेतां, भाटां, दोंगर, रानां ही सगळी आमचे न्हंयो गेल्ल्यो आसा, हे सगळे आमी सांबाळपाक जाय. आनी निमणें हांव काबार करच्या पयलीं हे गोंय जाका आमी इतले प्राऊड जाताले, आख्खे गोंयभर सांगताले आमी गोंयकार म्हूण, आयज हे भ्रष्टाचार जनता पार्टीन कितें करून सोडलेले आसा. वेता थंय आमकां लॉस जाता. दे हॅव मेड गोवा इंटू द अनएम्प्लॉयमेंट कॅपिटल ऑफ इंडिया, रेप कॅपिटल, ड्रग कॅपिटल. हे असले आमकां टायटल पडलेले आसा बिकॉज ऑफ दीस भ्रष्टाचार जनता पार्टी. सो वी हॅव टू फायट बॅक. एंड एज आय फिनिश, सर, I want to promise you, sir, on behalf of this, your army, that in 2027, there is a reason, a very important reason, that on 9th June 2013, तुमका खबर आसा कितें जाल्लें तें? 9th June 2013, the then Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi, was appointed as the campaign chief of Bharatiya Janata Party. His journey began here. तो अडानीच्या फ्लायटान हांगासन टेक ऑफ केल्ले. And in 2027, we assure you, sir, his flight will be forced to land here. And that will be the beginning of the end of the Bhrashtachar Janata Party across India. देव बरें करूं. Thank you. जय हिंद, जय गोवा. वाचलो गोंयचो लोकसभेचो गोंयचो आवाज कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस. बूथ आमचो, कार्यकर्तो आमचो, जनते खातीर संघर्ष करपाचो. बूथ आमचो, कार्यकर्तो आमचो, जनते खातीर संघर्ष करपाचो. हातात हात घेवन आमी एकवट घडोवया. गोंयचो फुडार आमी परजळीत करुया. गोंयकारांचो गोंय विधानसभेन बुलंद आवाज, टणटणीत तरणाटो, ताबडतोब आनी तरबेज
असो यंग अँड डायनॅमिक कुंकळ्ळेचो आमदार गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष नेतो बाब युरी आलेमांव हांकां विनंती करता की तांच्यांनी ह्या खिणाक गोंयकारांक आनी बूथ कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचे. आदरणीय युरी आलेमांव. माचयेर बसून आशिल्ले आमचे सगळ्याचे मोगाचे आनीक इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचे प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगेजी, माचयेर बसून आशिल्ले आमचे AICCचे डेस्क इन्चार्ज आदले महाराष्ट्राचे गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी, को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबळकरजी, आमचे GPCCचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकरजी, आदले GPCCचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस, आदले गोंयचे मुखेलमंत्री आणि आदले दक्षिण गोंयचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिन्या, चारूय आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट जावं बाब एल्टन डिकोस्टा, बाब कालूस, आमचे सिनियर वर्किंग प्रेसिडेंट बाब MK शेख, बाब सुनील काउंटनकर, आदले आमचे युनियन मिनिस्टर बाब एडवर्ड फालेरो, कर्नाटकाचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब नरेंद्र, दुसरे माचयेर बसून आशिल्ले बाब प्रणव झा, फ्रंटल ऑर्गनायझेशन महिला NSUI युवाचे अधिकारी आणि म्हज्या मोगाड काँग्रेस पक्षाच्या BLAचे वर्कर, बूथ वर्कर, भावंदो भणिदो आपुरबायच्या भुरग्यांदो, पयले सुवातेर खरगेजीक येवकार दिता गोंयांत. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू यू सर इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनीक पयलेंच हांव कंडेम कोता एक एक्ट, जो एक्ट अनडेमोक्रेटीक आनीक इनह्युमन आशिल्लो इन उत्तराखंड, हुई वेर अ राइट विंग ऑर्गनायझेशन इन हल्द्वानी, a right wing organization. This is the reflection of the divisive ideology of the BJP. आज जेन्ना आमच्या आयडियोलॉजीचेर, आमच्या संविधानान दिलो हक्काचेर हे BJPचे मनीस मुखार सरलेले आसा, पयले सुवातेर आय कंडेम दिस पर्टिक्युलर एक्ट. आनीक ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक सांगपाक सोदता कि we will not tolerate any sort of discrimination against our leaders, आमच्या सिटीजना विरुद्ध. आनीक जे आमच्या संविधानान आमकां हक दिलेलो आसा तो हकाचो वापर करपाक काँग्रेस पक्ष सदांच मुखार आसतले. भावंदो भणिदो, आज आमच्या काँग्रेस पक्षाचे टॉलेस्ट लीडर खरगेजी, who has fought his entire life for democracy, for the rights of the citizen, for the constitution. आणि खरगेजीचे जेन्ना एक पार्लिमेंटान इनिंग्स आसा, सर, when we look at your innings in the parliament or as a legislator, आज ये motivation is not only to the Indian National Congress but to the entire country. And आज on behalf of every Congress worker, every Congress youth, inga bhaila hai, every common goan, every shetkar, every munkar, fisherman, sir, people of Goa today are charged after your visit. I know this was long pending, but nevertheless, sir, आज जब आप गोवा आए हैं, the entire cadre today is charged. आणि ये, this is not just a meeting. आज एक सुरुवात झालेली असा, हांव सदांच म्हणटा, एक नवी सुरुवात म्हणून. आणि जेन्ना हांव म्हणटा एक नवी सुरुवात, हे झूज, जे झूज आमी गोंय सांबाळपाक, गोंय सांबाळपाक एक झूजाची जी एक क्रांती आसा, एक कीट पेटोवपाक आज आमचे मध्ये
आमचे माननीय अध्यक्ष आयिल्ले आसा. Sir, we are determined to win. The Goa Pradesh Congress Committee is determined to win. And म्हाका खालतिकायन सांगपाक सोदता, तुमचो रिस्पॉन्स चोवन that we will win. आणि 27 काँग्रेस आमदार जातले, काँग्रेसाचो सरकार जातलो. हितून दुबावच ना. आमचो आयचो मुद्दो जावन आसा एक वोट. एकवटान 4 वर्सां जाली, 4.5 वर्सां जाली. हिंगा आमी तिगाय आमदार आसा. ऑपोजिशनाचे सगळे आमदाराक एकठांय घेवन गेले. मुखारी आमी व्हरपाक सोदता. एक वोट आमचे मदें खूब खूब गरजेचो. म्हाका खात्री आसा की आमी एकठांय जावन हे झूज लढतले आनी जिखतले. हे झूज आज जे पळय आसा हे आमचे आणि तुमचे भुरग्याचे फुडाराचे. दिस इज अ फायट फॉर गोवा, फॉर आवर फ्युचर जनरेशन्स. हे झूज आमच्या पर्यावरणाक, आमच्या एनवायरमेंटाक, हे झूज आमच्या युथाक, हे झूज आमचे जे गोंय जेन्ना काँग्रेस पक्षाचो सरकार आशिल्लो सदांच एक लिबरल गोवा, ज्या गोंयांत जावं हिंदू जावं मुस्लिम जावं मुसलमान एकठांय रावन सदांच आसताले. पूण दूख जाता ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीचे ज्या पद्दतीन आमकां डिवायड करता, जातीच्या नांवान कातीच्या नांवान. दूख जाता. गोंयकार डिवायड करपाक हो बीजेपी मुखार सरलेलो आसा. तो हे जे झूज आसा, this battle is to re-establish the social uniqueness and the harmony of Goa. आज जेन्ना गोंयचेर आमी उलयता त्या पद्दतीन गोंयचेर आक्रमण जाता. टुडे गोवा is angry. Our mother is angry. परिवर्तनाच्या नांवान 2012 जेन्ना ह्यो भ्रश्ट जुमला पार्टी मनोहर पर्रीकरान गोंयांत हाडलो, कसले पर्यावरणाचे जे प्रॉमिस केलेले राखतले म्हणून, आज ज्या पद्दतीन दोंगर न्हंयो हिल कटिंग वयता थिंगा जे लँड सेल जाता, ज्या पद्दतीन गोवा सेल जाता, उत्तर गोंयांत दक्षिण गोंयांत वयता थिंगा सेल जाता. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन करपाक हेंकां ताकद ना. हेंकां नरेंद्र मोदी जावं अमित शाह ह्या मुखेलमंत्रीक प्रमोद सावंताक विश्वजीत राणेक सांगता हे उमके प्लॉट कन्वर्ट जावपाक जाय. गोंयकाराचे कितें हे सगळे पपेट जालेले आसा. आनी हांव लोकां कडेन विचारपाक सोदता, ह्या सरकाराचेर तुम्ही हॅप्पी आसा ओय की ना? ना. ह्या सरकाराचेर, ह्या सरकारान तुमच्या भुरग्याचेर जे पड युवकाक अनएम्प्लॉयमेंटाचे जे इंडेक्स आसा, प्रॉमिस केलेले जॉब, तुमच्या भुरग्यांक जॉब दिलेले आसा ओय की ना? तर भावदो भयणीदो, आज वेळ आयलो आसा, वेळ आयलो आसा एक क्रांतीची कीट पेटोवपाक. आमचे आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगेक आमी सांगपाक जाय. आनीक आज ज्या पद्दतीन, सर, with respect, I would like to tell you that Goa today is the rape capital of the country. Goa today is the murder capital of the country. Goa today is the drug capital of the country. In Goa today, sir, there are daily deaths on the road. Administration has failed. Everywhere we see, Goa is being divided. आणि सरकार कितें करता? सरकार हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार. या सरकाराक सर जोड 900 कोटी 900 crores have been spent on events, post facto events, on an average 45 lakhs rupees per day.
आज ज्या पद्धतीन आमचे दोंगर आमचे फॉरेस्ट ज्या पद्धतीन एनवायरमेंट कापता हिंगा NGO एक्टिविस्ट भाव आसा, we are not been given a chance to protest, which is our right of our constitution. तर या बीजेपीच्या सरकाराक सांगपाक सोदता, गोंय तुमचे बापायचे बेस्ट न्हू. गोंयकार उठ्ठलो आनी जेन्ना गोंयकार उठ्ठलो याच माचेरांतल्यान आमी सांगपाक सोदता की जे आमचे लँड, आर लँड इज नॉट फॉर सेल, our rivers are not for sale, our coastline is not for sale, our identity is not for sale. आज भावनो भयणीनो, आमचे मान्य खरगेजी हेच्या नंतर एक उलो मारतलो की आमी गोंय विकपाक दिवचे ना आनी बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना. तुम्ही म्हणचे गोंय विकपाक दिवचे ना आनी बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना. कित्याक हो संदेश या मुखेल मंत्री आनी हे करप जे सोंत्री आनी मंत्री आसा तेमी ते आयकपाक जाय. आयकपाक जाय. इतले खाता इतले मोठे जालेले आसा, वाडत आसा, बुताव बिताव कांयच जायना, सगळे वयता थिंगा लुट्टा. हे लूट मार सरकाराक म्हाका दिसता आमी दाखोवन दिवपाक जाय. तर एक क्लियर मेसेज की गोंय राखण यात्रा, जी यात्रा आमचे अध्यक्ष खरगेजी आज लॉन्च करतले आणि त्या यात्रेची वेबसायटान आमी गोंय गोंय बोर भोंवतले. ही मेसेज लोकांमध्ये तुम्ही दिवपाक जाय, लोकांमध्ये लोकांक भायर काडपाक जाय. ऑनरेबल खरगेजी, your journey as a child right from Bidar district in Karnataka to the president of the Indian National Congress is commendable. Anik, with your permission, sir, today I would like to assure you that the Goa Congress, yes, we have faced defections. There's no doubt about it. Yes, we have faced pressure. Yes, the Goa Congress is being forced and we are facing a political conspiracy. But आमी कोणाक भिले नाय आणि मुखार कोणाक भिवचे ना. No Congress worker will be scared of the BJP because Congress belongs to the people. हे हांव सांगता की ना कांग्रेस कभी झुकी है ना कांग्रेस कभी झुकेगी. और लोग 27 में 27 कांग्रेस के आमदार लाके एक कांग्रेस सरकार गोवा में लाएंगे, जो सरकार हमारे यूथ को एक पॉलिसी डायरेक्शन देके एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो फार्मर्स को जो इनजस्टिस हो रही है उनको जस्टिस देंगे, हमारे जो फिशरमैन लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे, हमारे मुंडकार लोग जो हैं ST, SC, OBC, काँग्रेस पक्षान याद करा आमका ओपिनियन पोल दिलो, the only referendum. Otherwise today we would have been a district somewhere in Maharashtra. Let us not forget the contribution of the Congress party to the state of Goa. Statehood दिली, कोंकणी मायभास दिली आणि काँग्रेस पक्ष या पक्षान एक लिबरल टॉट गोंयकाराक दिले. तर आम्ही सगळे खरगेजीक एक प्रॉमिस दिवया. सर, आपके आशीर्वाद से हम आपको बताते हैं कि आपके स्पीच के बाद जो पैगाम, जो मैसेज आप गोवा के नागरिक को देंगे वो हम एक एक कॉर्नर में लेंगे, एक एक विलेज में लेंगे, हार्ट टू हार्ट, फैमिली टू फैमिली लेके कांग्रेस फैमिली रीबिल्ड करके आपको वादा देते हैं कि गोवा में 27 में कांग्रेस की सरकार लाएंगे. अट्टोले की ना? म्हाका दिसता तुम्ही चोड मातशे डाऊन जाले बॅटरी, होत मातशे आहा, मातशे वाडूया मातसो. Before I end, I say the final call. Are you ready to fight? Yes. Are you ready to take the Congress to every booth? Are you ready to stand with the people of Goa? My हात करू, हात वयर काढाय, मातशे हात वयर काढाय. गोवा बचाओ,
गोवा बचाओ, गोवा बचाओ, कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। खड़गे जी आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय गोवा। यासले LOP युरी बाबा लेमाव देव बरे जाव. घराघरात पावूया आम्ही आमचो विचार नवो. घराघरात पावूया आम्ही आमचो विचार नवो. गोंयकारांच्या घरात आम्ही पेटोवया उजवाडाचो दिवो. आम्ही पेटोवया उजवाडाचो दिवो. तुमच्या मुखार आपयता अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे जनरल सेक्रेटरी, गोंय राज्याचे प्रभारी, महाराष्ट्राचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी गृहमंत्री आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे जी. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समय आप गोवा वासियों को संबोधित करें. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे गोवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर जी, हमारे अपोजिशन लीडर यूरी अलेमाओ जी, हमारे दोनों MLA कार्लोस जी, एल्टन जी, हमारे एक्स स्टेट प्रेसिडेंट अमित पाटकर जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट NM शेख जी, हमारे दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट सुनील कौठनकर जी, यहाँ उपस्थित पूर्व हमारे खा MP सार्दिनो जी, हमारे यहाँ पे उपस्थित सम्मानीय पेल्लोरो जी, और हमारे जो साथी मेरे साथ जो प्रभारी है डॉक्टर अंजलि निम्बाड़कर जी, हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और हमारे फ्रंटल के सभी अध्यक्ष, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मछुआरे कमेटी के सभी हमारे अध्यक्ष, हमारे सम्मानीय जिन्होंने बड़े जोर से यहाँ पे स्पीच आप सभी के सामने दिया और जो उन्होंने जो बात कही मुझे बहुत पसंद आई, हमारे कैप्टन विराटो जी और सभी मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी बूथ लेवल से आए हुए यहाँ सभी कांग्रेस कमेटी के जो मुख्य धारा में आज कांग्रेस पार्टी में गोवा में लाने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता, पत्रकार और उपस्थित सभी मेरे भाइयों साथियों, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद यहाँ पे करना चाहता हूँ. गोवा की ओर से उन्होंने जब हम तीनों मिले थे, जब हमारे प्रेसिडेंट, अपोजिशन लीडर और मैं जाकर उनको कहा कि आपको गोवा में आना है, सभी नेतागण चाहते हैं, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो और उसको लेके आपका संदेश लेके पूरे गोवा में हम बूथ लेवल पर वहां पे जोश के साथ हम काम करेंगे. उसका संदेश पहुंचाने के बाद हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूं, कब आप डेट फाइनल करो, और यहाँ पर आए हैं. मैं उनका फिर वापस यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ. बड़ी अच्छी तरीके से आज जो हम देख रहे हैं, खड़गे साहब यहाँ पर हमारे जो जाने वाले हैं, जो चले गए, लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे आज कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत है, ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ. जिस तरीके से आज मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एकजुट होने की बात यहाँ पे सभी कह रहे हैं, वो एकजुट हमारे लिए सबसे महत्व की बात है. इसीलिए एक वट करके यहाँ पे जो वर्डिंग यूज किया है, वो सभी ने हमारे कार्यकर्ताओं ने ध्यान देना चाहिए. हम मिलकर, एक साथ मिलकर हमको ये कांग्रेस को आगे बढ़ाना है. यहाँ पे जो आज अड़चन में जिस तरीके से हमारे PCC प्रेसिडेंट और जो अपोजिशन लीडर ने यहाँ पर कहा, जिस कष्ट में आज यहाँ की जनता आगे जा रही है, यहाँ के जमीन के बारे में हो,
यहाँ के पर्यावरण के बारे में हो, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हो, यहाँ की जनता त्रस्त है, लेकिन वो कार्यकर्ता की ओर देख रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ आज वहां पर बूथ पे खड़ा है और ये कांग्रेस पार्टी को जिताने वाले ये कार्यकर्ता है। अगर इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो विश्वास दिला चाहता हूं यहाँ पे कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी। हम चाहते हैं सभी गोवासियों को साथ में लेकर, सभी को साथ में लेकर आगे चलने वाली बात हम लगातार करते आ रहे हैं। आज भी उस बात को हम मुकरते नहीं है, क्योंकि सबने एक साथ अगर हम सामने जाते हैं तो गोवा की जनता चाहती है, हमारी तरफ से हमने पहल की है, उस तरीके से आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारी सोच है जो बीजेपी है उनके खिलाफ लड़ने वाले जो भी कार्यकर्ता जो भी है, गोवा के सभी एनजीओ होंगे, सभी हमारे भाई होंगे, उनको एक साथ होकर हमको साथ में लेके जाना है। हमारे इसमें कुछ उसमें से गैर ये नहीं रहना चाहिए। जो भी बात कांग्रेस के खिलाफ जो करता है, जो भी बात अपने आप प्रेस में जाके कोई बोलता है, ये गलत बात है। सभी की तरफ हमारी नजर रहेंगी। अगर जो भी गलती करता है उसको माफ नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सबके सामने कहना चाहता हूँ। तो यही बात लेको आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कार्यकर्ता, ये लड़ाई आपकी है, आपके लिए लड़ना है, गोवावासियों की लड़ना है, गोवा की समस्याओं की हमको लड़ना है। ये मजबूती के साथ एक मुठ करके अपने को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से हमारे नेताओं ने कहा है, हमारी एकजुट, एक वर्ड जो है, इसका मतलब ही है कि हम एकजुट होकर लड़ने वाले हैं। ये हमारे लिए संदेश, जो भी संदेश हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब देंगे, उसको गांव गांव तक, बूथ बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आप सब शांत मत बैठिए, जवाब देना सीखिए। बीजेपी कुछ नहीं है। हमारे राहुल जी गांधी वहां बैठे, वो कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ है। आज खड़गे साहब लगातार कहते आ रहे, कुछ भी बात रहो, एक बड़ी मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रहो, या हमारे पूरे देश में रहो, कहीं पर भी वो ये कहते हैं कि कार्यकर्ता हमारी नींव की हड्डी है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नेता भाषण करेंगे वो बात अलग है, लेकिन कार्यकर्ता जब बोलने लगेगा तो बीजेपी एक मिनट भी हमारे सामने नहीं ठहर सकती है। ये भी आप सभी कार्यकर्ता जानते हैं। इसीलिए सभी ने एक साथ होकर, हमारे इसमें कोई असमंजसपना नहीं रहना चाहिए। हमारी तरफ जो भी कुछ गलतियां हुई होंगे साइड में करो, लेकिन एक साथ सामने ले जाके जिम्मेदारी अपनी है, क्योंकि हमको दिखाना है, राहुल जी गांधी को दिखाना है, सोनिया जी गांधी को दिखाना है, हमारे नेता खड़गे साहब को दिखाना है कि हम एकजुट होकर यहाँ की गोवा की जनता, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को बिठाई है और बीजेपी को बाहर किया है। ये संदेश यहाँ पे जो खड़गे साहब की तरफ से हमें मिलेगा, वो बूथ बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं ज्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी समझदार है, सभी समझते हैं कि आज बड़ी अच्छी तरीके से पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको रुकाने की कोशिश नहीं करना है। तो यही बात को लेकर हमको एक साथ होकर, हाथ में हाथ मिलाकर, जो भी कुछ बात हुई बाद में कर दो। कोई इतना बड़ा ये नहीं रहता कि मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के 2-4 लोगों की नहीं होती, वो सबकी पार्टी होती है। इसलिए सबको साथ में ले चलने वाली बात हम सबकी तरफ से, हमारे नेतृत्व की तरफ से है। यही बात आपके नीचे तक ले जाने की जिम्मेदारी आप सभी को है। सबको धन्यवाद देते हुए और दोबारा यहाँ पे सम्मानीय हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब का अभिनंदन करते हुए मैं दो शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। देव बरे करो। धन्यवाद सर. यासले आमचे इंचार्ज आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे. सप्टेंबराचे 22 तारखेच्यान गोंयांत सुरू जाता गोंय राखण यात्रा. ही गोंय राखण यात्रा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव हांच्या फुडारपणा खाल ही संपन्न जावपाची आसा. ह्या खिणाक अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी हांच्या हस्तुकी आयच्या ह्या कार्यावळींत संकेतस्थळाचो शुभारंभ आणि लोकार्पण संपन्न जाता. गोंय राखण यात्रा 22 सप्टेंबराच्यान सुरू जाता.
सबंद गोंयान ही यात्रा गोंयकारांच्या भेटीक वचपाची आसा. हात दियात साथ दियात वाट चलया एकचाराची तुमचो तेको दिया हातात घेऊ दिलाट काँग्रेसीची ओ हात दियात साथ दियात वाट चलया एकचाराची तुमचो तेको दिया हातात घेऊ दिलाट काँग्रेसीची काँग्रेस जिंदाबाद गोंय राखण याद राहील गोंय राखण याद राहील गोंय राखण याद राहील गोंय राखण याद राहील देव बरें जावं. हाच्या मुखार आमच्या अध्यक्षांचे भाशण जातले. गोंयकारांक संदेश एकवट ह्या कार्यावळीची महत्वपूर्ण अशी वेळ येयल्ली आसा. दशकों तक आपने संगठन को मजबूत किया, दशकों तक आपने संगठन को मजबूत किया, जनहित की आवाज बुलंद की और संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अथक संघर्ष किया. ऐसे महान नेता का मार्गदर्शन हम सभी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी है. अपने जीवन के 85 वर्ष गोंयकारांनो आमच्या अध्यक्षाची 85 वर्सां आणि 85 वर्साच्या पिरायेन सबंद देशभर भोंवन काँग्रेस पार्टी मजबूत करपाचे काम आमचे आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे करता. त्यांची पिराय 85 इयर्स 85 वर्सांचेर काँग्रेस पार्टीची सेवा करपी आमचे अध्यक्ष आमकां प्रेरणा दिवपी, आमकां स्फूर्ती दिवपी, आमची उर्बा वाडोवपी, आमकां ताकद दिवपी आमचे अध्यक्ष आमच्या मदीं उपस्थित जाल्ले आसा. एकवट ह्या कार्यावळीन गोंयकारांक संदेश दिवच्या खातीर एकवट ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या फाट्यांक एक संदेश दिवच्या खातीर ते आमच्या मदीं उपस्थित जाल्ले आसा. ते भाशण सुरू करच्या आदीं हांव परमेश्वराक देव बरें जावं म्हणटा, वरुण राजाक देव बरें जावं म्हणटा, पावसाक देव बरें जावं म्हणटा. आमची मिटींग करच्या खातीर पावस सुद्धा थांबलेलो आसा. सगळ्यांक आमी थांबयतले, काँग्रेस पार्टी मुखार वयतले. आयज पावसान आमकां साथ दिल्ली आसा. मैं अत्यंत सम्मान और हर्ष के साथ आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से अनुरोध करता हूं कि अपने प्रेरणादायी विचारों एवं मार्गदर्शन से हम सभी को संबोधित करें. आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी. आप सभी को नमस्कार. देव बरी सांझ देवा आणि शाम का आपको सभी को साष्टांग नमस्कार. काँग्रेस पक्षाच्या समर्पित कार्यकर्त्यामध्ये उपस्थित राहताना मला अतिशय आनंद वाटतोय. आज नागपंचमीच्या
तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा मी देऊ इच्छितो। और आज के दिन मेरे साथ इस मंच पे बैठे हुए माणिकराव ठाकरे जी, गिरीश चोडनकर जी, यूरी अलमेट CLP लीडर, नरेंद्र स्वामी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कर्नाटक, मंजुनाथ भंडारी MLC, अंजलि निंबाळकर इंचार्ज सेक्रेटरी, कैप्टन विराटो फर्नांडिस जी MP, बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने की। इडोरोट फेलोरिया यूनियन मिनिस्टर, सीनियर लीडर, और बहुत दिन से मैं उनको पहचानता हूं, लेकिन मेरे को पहचानना उन्होंने भूल गए होंगे, शायद ऐसा हुआ है। एडवोकेट कार्लस फर्नांडिस फेरोरिया MLA, अल्टोन डिसोजा MLA, और अमित पाटकर, और हमारे फ्रांसिस्को सार्डिना ex-MP जो हमारे पार्लियामेंट में हमारे वक्त थे, वो बहुत ही अच्छे स्पीकर है, वो भी यहाँ पर पधारे हैं। सुनील काव थानकर, MK शेख, अमित पाटकर, और ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सारे लीडर्स और डिपार्टमेंट के मेरे सारे कार्यकर्ता, और यहाँ पर आए हुए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और बूथ कमेटी के मेंबर्स, और सारी जनता जो यहाँ आई है, और मैं मेरे भाइयों और बहनों भी इसमें हिस्सा लिए हैं, और हमारे किसान भाई सभी आए हैं, युवा मित्र आए हैं, और मीडिया के मेरे दोस्त भी हैं। सभी को मेरा और एक बार मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। ये जो हमारा यहाँ पर मीटिंग जो बुलाई गई है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज बहुत लोग यहाँ पर, उनको देख के मुझे खुशी हो गई है। शायद ही गोवा के इतिहास में इतने ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह खुले जगह पे जमे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं एक शुभ दिन मानता हूं, क्योंकि आप लोग निडर हो, पढ़े लिखे हो, कांग्रेस पार्टी के लिए जान देने वाले लोग हैं, तो कांग्रेस पार्टी को तो यहाँ हमेशा मदद मिली है। और ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अभी नहीं बना, 1928 में मुंबई में डॉक्टर TB कुन्ना की अध्यक्षता में गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था 28 में, और गोवा की मुक्ति में कांग्रेस की अहम भूमिका रही, जिसका जिक्र मेरे दोस्त ने यहाँ पर किया। 30 जून 1946 को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी, इन फ्री इंडिया गोवा कैनॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी इन अपोजिशन टू द लॉज ऑफ द फ्री स्टेट। यानी गांधी जी चाहते थे
कि गोवा का विलीन भारत के साथ हो और वो एक साथ हो, और लेकिन उसको देरी हो गई। हमारे लोग लड़े, लेकिन आखिरी में ये दिसंबर 1961 में इसका विलीन हुआ। हम सब उस वक्त विद्यार्थी थे। 1961 में मैं मैट्रिक में पढ़ता था, और उस वक्त हम सभी विद्यार्थी लोग इस लिबरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। हम जुलूस निकालना, लिबरेशन मूवमेंट के लिए सपोर्ट करना, गोवा को भारत में विलीन करो स्लोगन देना, ये सारी चीजें 1961 में उस वक्त हमने विद्यार्थी जीवन में हमने किया। और मेरा स्कूल भी अच्छा था, नूतन विद्यालय। वहां के पूरे टीचर्स, वहां के विद्यार्थी पूरे सड़कों पे निकल के बाजार बंद करा के इस डिमांड को जनता के सामने रखा। ये कांग्रेस की देन है। उसमें बाद में बाकी के लोग भी शामिल हो गए। यह और बात है, जब आपके पास जब ताकत होती है, दूसरे लोग भी आपके साथ में आते हैं। When you have got good investment, others will also join. Sardaji. Because if you have no capital, if you don't have people with you, nobody will join. Nobody will speak with you. What happened? Last time क्या हुआ? अरे हमारे लोग तो भारी बहुमत से जीते गोवा में, लेकिन भगोड़े लोग, चंद लोग भाग गए, और आज 12 मिनिस्टर में 10 मिनिस्टर कांग्रेस के हैं। कितने हैं? 10 है ना, क्या कम है? Out of 12 ministers, 10 are from Congress. All they are भगोड़े, भागने वाले, जिनको स्वाभिमान नहीं है। गोवा के मोरालिटी को, गोवा के स्वाभिमान को धक्का देने वाले लोग, ये गद्दार लोग भाग के गए। ये गद्दारों को वोट मत दो। अगर तुम वोट देंगे, तुम भी गद्दार बनोगे। आप गोवा का रक्षण करना चाहते ना, तब कांग्रेस को आगे लाओ। ये लोग, बहुत से लोग गोवा को लूटना चाहते हैं। खास करके अमीर लोग मुंबई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से आके यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं। क्या वो आपके भलाई के लिए खरीद रहे हैं? मजा करने के लिए। ये मजा करने वालों को भगाओ। जब तक आप ये मजा करने वाले, जो लूटने वाले आपके पास आते हैं, तो उनको बोलो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने वाले कोई लोग नहीं है, तुम मजा करने के लिए आते हो। हमारे पास जगह नहीं है। हमारे पास जगह है उन टूरिस्ट को, जो गोवा के कल्चर को हिफाजत करता है। उस टूरिस्ट को जगह है, उस आदमी को जगह है, इनको नहीं। घर बना लेके बैठे हैं और कैसा जमीन बेचते हैं आड़े टेढ़े। और इतनी करप्ट गवर्नमेंट मैं कहीं नहीं देखा। मेरे को पॉलिटिक्स में आकर कितने साल हो गए मालूम आपको? 56 साल हो गए मुझे कंप्लीट करके। मैं एमएलए 9 बार बना, 4 बार एमपी बना, राज्यसभा मेंबर अब 2 बार। मेरे को
इतना सब कुछ मिला वो सिर्फ कांग्रेस के वजह से मिला। और कभी मैं ये हार नहीं मानी। मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आए। बचपन में मेरी मां मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, सब मेरे घर को जला के खाक कर दिए थे। उसमें मैं एक ही बचा था, अभी भी बचा हूं। 85 है, अभी थोड़े दिन चलेगी मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरा गाड़ी क्या है, चलती है इसलिए कि मेरी इंजन अच्छी है और मेरे इंजन में मैं अच्छा पेट्रोल डालता हूं। E20 का नहीं है, E20 नहीं है भाई, मेरा प्योर पेट्रोल है। मेरे मेरे बाप ने अच्छा पेट्रोल, प्योर पेट्रोल डलवा के इंजन में भगाने की पूरी कोशिश की। वो 85 तक भाग रहा। और ये लोग, ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब MLA बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा RSS वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम? हम देशभक्त नहीं है। ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। अरे एंटी रिलीजन तुम इसलिए हो, मेरा जैसा आदमी जब उत्तराखंड में जाके भाषण करता है लाखों लोगों के सामने, 2 दिन के बाद तुम हवन डालकर प्यूरिफिकेशन करते हो। प्यूरिफिकेशन इज इट नॉट द सेम ऑन दिस कंट्री? वेयर इज योर रिलीजन? योर रिलीजन टीचर्स दिस? योर पीपल टीचर्स दिस? योर गुरुज दे टीच लाइक दिस? वेयर इज योर गोलवालकर गुरुजी? वेयर इज योर other teachers who taught you? Have they taught only this? शुद्धिकरण करो। अरे मोस्ट पापी लोग तो आप है, आपको पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं तो एक जनता का प्रतिनिधि हूं, और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं घूमते रहूंगा, बात करते रहूंगा, आपके साथ लड़ते रहूंगा और इन लोगों को भगाते रहूंगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो कंट्रीब्यूशन है, उतना कंट्रीब्यूशन और किसी का नहीं है। 14 साल नेहरू जी जेल में रहे। महात्मा गांधी जी अपना पूरा जीवन त्याग करके देश की आजादी के लिए लड़े। उस पार्टी को आप नाम रखते हैं। हम देशभक्त नहीं है। अरे दोस्तों, तुम खुद देशभक्त नहीं। अगर तुम देशभक्त होते तो यूनिटी की बात करते। तुम अगर देशभक्त होते सबको मिलकर चलने की बात करते। अगर तुम देशभक्त होते सेक्युलरिज्म पे बात करते थे। लेकिन तुम देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को फोड़ने वाले लोग हैं। सब में झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाओ, जितना हो सके उतना अंगार डालो, पेट्रोल डालो, नकली पेट्रोल डाल के सबको जला के छोड़ दो। अरे हे त्यांचं काम आहे,
असल्या लोकांना तुम्ही वोट दिला तर पुन्हा हे जमीनच नाही, जमीन पुन्हा जमिनीच्या खाली जाऊन तिथलं पाणी सुद्धा विकत जातील ते. हवा विकतील हो, जमीन तर सोडा. उद्या तुम्हाला हवेची जरूरत आहे, ऑक्सिजन पाहिजे. आता इथली चांगली ऑक्सिजन आहे कारण फार झाडं गिडं चांगले आहेत. तर अरे इतना ऑक्सीजन है, इसको टैक्स लगाओ. गोवा में कैसा इतने झाड़े आ गए, ऑक्सीजन बहुत मिल रहा है, उसको झाड़ सब उसको भी टैक्स लगाओ. और वो ये करेंगे कि गरीबों के लिए ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ना चाहिए, ऑक्सीजन को खराब कर दो. ऐसे लोग हैं और ये दूसरों की भलाई की सोचते हैं. ये कभी दूसरों की भलाई नहीं करेंगे. एक देश के सत्यानाश करने वाले लोग हैं, चाहे मोदी हो, शाह हो, यहाँ का सावंत हो. सावंत ये लोग पहले बोलते थे भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली से ऑर्डर लेती है. तुम कहां से ले रहे हो? बम्बई से ले रहे. तुम भी दिल्ली के ऑर्डर वाले ही हो, और वो भी ऐसे हो कि हमारे लोगों को चोरी से उठा उठा कर लेकर जाकर सरकार बनाए. अगर मैं ये कहा तो कोई बुरा नहीं मानना, मेरे को क्षमा कीजिए, ये चोरों की सरकार है. क्योंकि जो एमएलए आप जिता के दिए, आप सपोर्ट करें, इसका मतलब यहां पर किस सरकार को सरकार बनाना चाहिए था? तो कांग्रेस को. तो ये तोड़ फोड़ के जोड़ के अपना सरकार बना लिए. तो मैं क्या बोलूं? चोरों की सरकार है बोलूं? क्या बोलूं? क्या बोलना? आपके शब्दों में बोलिए है. और ये लोग हमको सिखाते हैं मोरालिटी, वो ये क्या क्या की बातें करते हैं. तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक रहो, एक रहो. यूनिटी में ही सब कुछ है. डाइवर्सिटी हो सकती है लेकिन यूनिटी जरूरत है. इसीलिए नेहरू जी ने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी होती है लेकिन यूनिटी भी आती है. ये लोग कुछ नहीं, सब देश को तोड़ने वाले लोग हैं. इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग एक होकर बूथ वाइज काम करो और इनको दिखाओ, अरे हम डरने वाले नहीं. तुम तो चोरी से हमारे एमएलए लोगों को लेके गए, उससे डबल हम लोग लाके चुन के लाएंगे, ये उनको बताओ. आप एक हो जाओ. क्या है वो? एकता, एकोट, एकोट म्हणजे यूनिटी. यूनिटी अगर है सब कुछ है, यूनिटी नहीं है तो ये लोग ऐसा फोड़ते रहेंगे. एक को एक अलग बोलेंगे, हमारे सीएलपी लीडर को बोलेंगे अरे तुम्हारे को कोई वहां पूछ रहा नहीं, वहां क्यों है. इनको एक बोलेंगे. फिर प्रेसिडेंट को अलग पूछेंगे, अरे प्रेसिडेंट तुम्हारा चलता ही नहीं, उसको बोलेंगे. ये बाकी के लोगों को बोलेंगे अरे भाई तुमको कोई पूछता ही नहीं कांग्रेस में. ऐसा बोल बोलकर वो लोग हम पे फूट डाल रहे हैं. तुम एक ही बात बोलना, हम एक जगह आए हैं. एकवट जो है वो यूनिटी के लिए, देश के लिए, देश के संविधान बचाने के लिए, हमारे उसूलों के लिए हम एक है. और हमारी आइडियोलॉजी को कभी नहीं छोड़ेंगे. ये आप लोग एक होकर आगे बढ़ना चाहिए. और मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग मजबूत तो है लेकिन एकजुट की साथ मजबूती अगर आई
तो ये बहुत अच्छा होगा। और एक इस संपत्ति को बचाना है। गोवा के लैंड को, पानी को, फॉरेस्ट को, जल जंगल जमीन, इसको बचाना है। इसीलिए तुमको एक होना, आपके लिए एक होना, मेरे लिए नहीं। मेरे को क्या मिलेगा? अभी 15-20 साल में मेरा खत्म है। सब आपकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो पूरे देश के जनता के आप सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा समझूंगा। आपके बच्चों का भविष्य आप सत्यानाश कर रहे हैं। आपके फ्यूचर जनरेशन का आप सत्यानाश कर रहे हैं, ये कहूंगा मैं। आप होने देंगे? नहीं ना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो उधर के लोग नहीं उठ रहे, वो सफेद कपड़े वाले हैं। जरा हमेशा सफेद कपड़े वाले जरा कम उठाते हैं हाथ, या देरी से उठाते हैं सोच सोच कर। तो दोस्तों, मैं इसको कायम रखने के लिए गोवा का रक्षण करना है। इसके लिए हम लोग एक होना, और हम तुम्हारे लड़ाई में एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी जी लड़ते हैं, किनके लिए लड़ते हैं? यहां देश के जनता के लिए लड़ते हैं, नौजवान बच्चों के लिए लड़ते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ते हैं। ऐसा कोई लीडर है बीजेपी में लड़ने वाला? सब देश में फूट डालने वाले लीडर हैं। और बार बार आप देखेंगे टीवी पे शाह, अब शाह कम था, फिर अब आ रहा मोदी साहब। सुबह टीवी डालिए, ऐसा बटन दबाइए, या जो भी आपके पास टीवी है, कौन सा, वो टीवी अगर डालेंगे तो मोदी पहले आएंगे आपको। भगवान का दर्शन कम, मोदी का दर्शन ज्यादा लोगों को। क्यों भाई? क्या करे? देश को तो आप सत्यानाश कर रहे हैं, नोटबंदी करके सत्यानाश करे। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आपके पास मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? उसका जिम्मेदार मोदी है, अदानी है। अब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे तुम्हारे नौकरियां छीन ले रहे हैं, हर चीज कब्जे में ले रहे हैं। लकड़ी उनके कब्जे में, एयरपोर्ट उनके कब्जे में, पोर्ट उनके कब्जे में, सब कुछ। ये हवा भी कंट्रोल कर सकते। आगे होशियार रहो। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आप सभी पुल, सड़कें, अस्पताल, और हमने जो कुछ बनाया नेहरू जी के वक्त, पुल, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, गोवा यूनिवर्सिटी, ये कांग्रेस की देन है ना? है या नहीं? सब हमारे स्कूल में पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ के ये लोग सावंत गिवन हमको ही म्याऊ कर रहे। ये हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ। सब कुछ हमने दिया तुमको। अरे रोड दिया, पानी दिया, यूनिवर्सिटी दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया। तुम हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया, उनको टीका करते हो तुम। ध्यान रखिए, हमारे लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमारे युवा चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो लड़ेंगे और लड़के हुकूमत लाएंगे। और उस वक्त अगर तुमको जगह भी नहीं मिलेगा गोवा में, भाग के तुम जाएंगे, बंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, किधर रहेंगे मालूम नहीं। ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं उनसे विनती करता हूं कि भाई मिलकर चलने का सीखो। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, चंद बच्चे हमारे सामने आए, एक कुछ
काला झंडा दिखाने का, कुछ फूल दिखाने का। तो मेरे दिमाग में आया, मेरी टोपी कहाँ है भाई? लाओ, मेरी टोपी रखा था मैं। ये देखो मेरी टोपी है, ये मेरी टोपी है, ये सफेद टोपी है। सफेद टोपी, इसका कलर बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी टोपी तो काली टोपी है आरएसएस की। आरएसएस के काली टोपी को कभी बदल सकते हैं आप? क्यों नहीं बदलते? उसको जलाना ही पड़ता है। सफेद बनाना पड़े तो उसको, काले को सफेद बनाना है तो जलाना पड़ता है। इसको नहीं है, सफेद ही है, जलाए तो भी सफेद ही रहेगा, अब भी सफेद ही है। तो काले झंडे बता, अरे मेरे दिल में आया उतर के बोलना, बोल के पहले तुम्हारे लोगों को बताओ काले झंडे, क्योंकि उनके सर पे काली टोपी रहती है आरएसएस के, और वो सब जगह वो टोपी लेके फिरते हैं, पहले उनको बोलो। लेकिन ये लोग समझते नहीं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। भाई ये लोग, मैंने पहले ही कहा, ना आजादी की लड़ाई लड़े, ना लोगों का हित में रहे। ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे या नहीं? इतिहास क्या बोलता है? तुमने तो अंग्रेजों को खत लिखा, और तुम बीजेपी के लोग या जो भी आरएसएस के लोग हैं, अरे दोस्तों, तुमने तो ब्रिटिशरों को खत लिख के ये कहा हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे, और हमने क्या कहा? डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। ये महात्मा गांधी की आवाज थी। तो तुम्हारी आवाज, दरखास्त देना, माफी मांगना, ये माफी सरकारें हैं जितने भी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, यहाँ के फॉरेस्ट को बचाना है, और यहाँ के हमारे बच्चों को, नौजवान लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से निकाल के एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, इन्फ्लेशन कम करना चाहिए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद करना चाहिए, और नशे की चीजें, क्योंकि ये भी नशे में ही है ना, बीजेपी वाले हमेशा नशे में ही रहते हैं। हमको हुकूमत मिला, हम जो कुछ है वो कर सकते हैं, तो ये नशे में है। इनकी नशे उसी वक्त उतरेगी जब ये आप सभी लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे, बूथवाच जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर एक आदमी के पास जाएंगे, उस वक्त इनकी नशा उतरेगी। और जो नशा यहाँ पर चल रहा है, इनके वजह से चल रहा है। मेरी गवर्नमेंट अगर आ गई कांग्रेस की, मैं नशाबंदी बंद करूंगा, होने नहीं देंगे हम। जमीन बचाऊंगा, जंगल बचाऊंगा, विद्यार्थियों को, नौजवानों को नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरे पार्टी का वादा है। इसीलिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को साथ दो, और आने वाले चुनाव में एक होकर सब लोग कांग्रेस के साथ रहो। नहीं तो ऐसा नहीं बोलना, खड़गे साहब आप आगे बढ़ो, हम पीछे हैं। तुम मेरे को आगे बढ़ाकर तुम पीछे रहे तो पीछे क्या करते मुझे क्या मालूम। मुझे तो साथ में होना चाहिए। जितने भी लोग हैं मेरे साथ में, आने वाले लोग मेरे साथ में रहना चाहिए। मेरे को आगे पीछे नहीं, साथ में रहने वाले लोग होना चाहिए। तो इसलिए मेरी सरकार जरूर आएगी, और जो वायदा हमने किया है उन वायदों को हम निभाएंगे, और आम परिवार का बढ़ती महंगाई को भी हम घटाएंगे, और पारंपरिक व्यवसायों को भी साथ देंगे, और नेचुरल रिसोर्सेस गोवा के बचाएंगे, और नशे से की समस्या को भी हम खत्म करेंगे।
महिला को भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, हम उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश है। आज नौजवान हमारे साथ है, इसीलिए मैं और ज्यादा लंबा मेरा भाषण खींचना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा बोले तो भी फिर आप लोग भूल जाएंगे। तो थोड़ा कुछ मैं रख लेता हूं, फिर एक बार मैं जब इलेक्शन में आऊंगा, फिर मैं जब अपने पाद यात्रा में आऊंगा, फिर थोड़े थोड़े बोलते जाऊंगा। नहीं तो सभी कुछ अभी बोला तुम लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। इसीलिए ठीक है, गोय विकपाक दिवची ना, गोय विकपाक दिवची ना, बीजेपी का जिकपाक दिवची ना। तो ये हम छोड़ेंगे नहीं, बचा के रहेंगे। और एक बार आप एक होकर आप स्लोगन दीजिए कि एक बात क्या है कि आप घर जाएंगे, सोशल मीडिया का इंतजाम करेंगे, सब चीजें आप देख लेंगे, ये सुनता हूँ। तो इसलिए मैं मेरे बातों को खत्म करता हूँ और आखिरी 2 स्लोगन्स मैं दूंगा, क्योंकि आपने तो वायदा किया बूथ वाइज जाने का, आपने वायदा किया डोर टू डोर जाने का, आपने वायदा किया पर्सन टू पर्सन जाने का। तो फिर आगे बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, सिर्फ ये लीडर बोलेंगे। मैं लीडर से विनती करता हूं, अरे भाई पहले तुम एक हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली लोग एक हो जाते हैं। ये मजबूत है तो इनके पीछे जो फॉलोअर्स है वो भी मजबूत है। नाही तो माझा लीडर हे सांगतोय, त्यांचा लीडर हे सांगतोय, ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಿದ್ರೇನು ಅವ್ರೊಂದು ಇವ್ರೊಂದು, ನನ್ನ ಕನ್ನಡದವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ, ಮರಾಠಿ ಇದ್ರೆ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿ, ಗೋವನ್ ಇದ್ರೆ ಗೋವನ್. ನೋ, ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್ for your rights, to safeguard your rights. You should have unity. तो बस इतनी बातें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और 2 स्लोगन दूंगा, आप शायद मेरे साथ देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बचाओ। सारे लोग एक हो, संविधान बचाओ, मजबूती से रहो, यही विनती करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गोवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सरान आमकां संदेश दिया, एकचारान एकवटान मुखार वचपाक, बूथ मजबूत करपाक सरान आमकां संदेश दिला। आमी सगळ्यांनी म्हणपाक जाय, गोंय आमी विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक आमी जिखपाक दिवचे ना। गोंय आमी विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक आमी जिखपाक दिवचे ना, हो संदेश आयज आमच्या अध्यक्षान गोंयकारांक दिल्लो आसा। आता गोंय विकपाक दिवचे नात ह्या अभियानाचो सुरवात जातली आणि आमचे अध्यक्ष हांगा सायन करतले। गोंयकारांच्या वतीन, काँग्रेसच्या वतीन साइन मारतले। हाँ, विनंती करता हूं कि ये बोर्ड आप उसे खोल दीजिए और गोंय विकपाक दिवचे ना अभियानाचो सुरवात जाता। गोंय विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना। जन, जल, जमीन, जंगल, जनावरां, आमचो सैम, आमचे दोंगर, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो पोयो, झाडां पेडां, फळां फुलां, शेतां भाटां, आमचें गोंय,
आमचें गोंय आमचें गोंय आमी गोंय विकपाक दिवचे ना. गोंय तुम्ही लुटले, गोंयकाराक तुम्ही नाडले, तरणाट्यांक फटयले, गरिबांक रडयले, सरकारी तिजोरी लुटली. गोंयची जनता आता तुमचेर विटली. आता तुमचें चलचें ना. आमी गोंय विकपाक दिवचे ना. आता तुमचें चलचें ना. आमी गोंय विकपाक दिवचे ना. गोंयकार आता तुमकां जिखपाक दिवचो ना. गोंयकार आता तुमकां जिखपाक दिवचो ना. हो संदेश आयज आमचो अध्यक्ष गोंयकारांक दिता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहयोगान, तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान गोंयची राखण करपाक, गोंय साल्वार करपाक, गोंयची संस्कृती, गोंयची माती, गोंयची जमीन, गोंयची झाडां, गोंयची पेडां, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयच्यो पयो, आमचें गोंय आमी साल्वार करपाक काँग्रेस पार्टी कटिबद्ध आसा, संबद्ध आसा, आमी सशक्त आसा. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे फाटे महिला काँग्रेस, युवा काँग्रेस सगळे मेळून आमी गोंय साल्वार करपाक मुखार येतले. विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे कार्याध्यक्ष आदरणीय M.K. शेख हांका उपकाराचे उलोवप करपाक आनी ताच्या नंतर सगळ्यांक विनंती करता राष्ट्रगितान ह्या कार्यावळीची सांगता जातली. तेन्ना सगळ्यांक विनंती करता की राष्ट्रगीत गावन ह्या कार्यावळीची सांगता जातली. आदरणीय M.K. शेख. माननीय काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी, माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त पत्रकार भाव भयणी आणि भावनो आनी भयणीनो, काँग्रेस पक्षाच्या वतीन हांव आमचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे हांगा आयले, आमकां मार्गदर्शन केलें, आमकां आमचे मुखार तांणी विचार दवरले, म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव श्री खरगे हांकां धन्यवाद म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाकीचे जे पत्रकार भाव भयणी आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी जाणी आयची कार्यावळ यशस्वी करपाक ज्या ज्या कार्यकर्त्यांनी मदत केली, सहकार्य केलें, त्या सगळ्यांची तोखणाय करता. आणि तुम्ही गोंयकार येद्या व्हड संख्येन आयच्या ह्या सभेक आयले आणि ही सभा जैतिवंत केली, म्हणून तुमकां सगळ्यांक मना काळजांत सावन देव बरी करूं म्हणटा. देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात दिवं. थँक्यू सर. सगळ्यांक विनंती करता जे तुम्ही आसा त्याच जाग्यार रावचे. एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाए तब जय गाता. जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सगळ्यांक देव बरें जावं. तुम्ही सगळ्यांनी शिस्तीन आपणा आपणाच्या गाडयांनी बशींनी घरा वचचे. परतून एकदा काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें जावं म्हणटा. विनंती आसा सगळ्यांनी सुशागाद शिस्तीन आपणा आपणाच्या घरा वचचे. शिस्तीचे